नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबावणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. हरमला अपघातात दोगा भावांक मरण, गांवाचेर पातळी दुखाची सया. शिवजयंतीच्यो कार्यावळी रद्द. हॉस्पिटला भायल्या गाड्यांचेर कांय खावनाकात, पियोनाकात. गाडेकार वापरतात वेस्ट उदक. एसएसबी बांबोळेचो अंतर्गत नोट व्हायरल. बोवाळा उपरांत नोट दवरलो होल्डार. फेब्रुवारीच्या माथ्यारूच म्हादेच्या उदकाची पातळी पडली. तज्ञ म्हणटात बेसुमार जंगल तोड, बेकायदेशीर रेंव, कळसा कालवाचो हो कारणीभूत निर्णय. स्थलांतरीत सवण्याक लागून माकासन वाठारात शेतीचें लुकसाण. शेतकी संचालकान लुकसाण भरपाय दिवची. मायणा कुडतरीच्या शेतकऱ्यांची मागणी. उसगांव पालवाड्यार मेल्ले मेळिल्ले बिबट्याचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सोमारा. बिबट्याचे 4 पांय आशिल्ले गायब. शुक्रारा घडणूक आयिल्ली उक्ताडार. मुख्यमंत्र्याचो दिल्ली दौरो पावर पॅक. शेनवारा केली नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरीची भेट. आणि आता खबरो विस्तारात. आरोंदेकर वाडो हरमला शेनवारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात साहिल शंकर नायक आणि ताचो चुलत भाव दीप नायक हांकां मरण आयलें. अपघातात दोगांय भावांक मरण आयिल्ल्यान हरमल वाठारांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. ताका लागून वाठारांत जावपी सगळ्यो शिवजयंतीच्यो कार्यावळी रद्द केल्यात. तशेंच ह्या प्रकरणात आयतारा पुलिसांनी कार चालक नरेश गंठुला आणि बंदी राजशेखर ह्या तेलंगणाच्या पर्यटकांक अटक करून गुन्यांव नोंद केला. गोंयांत सध्या अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. शुक्रारा चांदोर वाठारांतलो भिरांकूळ अपघात ताजो आसतना 24 वरां भितर म्हळ्यार शेनवारा सांजेर पेडण्या हरमला दुसरो अपघात जालो. ह्या अपघातात दोग चुलत भावांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अचकीत मोटारीचे दार उक्ते केल्ल्यान दुचाकी चालकाक दाराचो धपको बसून दोगय भाव रस्त्यार पडले. अपघाता उपरांत कारीन थंयच्यान पळ काडलो. मात त्या कार चालकाक नंबरावेल्यान पुलिसांनी पणजे धरलो. हरमला जाल्ल्या ह्या भिरांकूळ अपघातात दोग भावांक मरण आयिल्ल्यान गांवाचेर दुख्खाची सया पातळिल्ल्यान शिवजयंतीच्यो सगळ्यो कार्यावळी रद्द केल्यात. काय वेळा पयलीं एक एक्सिडंट भिरांकूळ असो एक्सिडंट जाला हरमला पेडणे म्हालांतल्या हरमल ह्या गांवांत. आनी हो एक्सिडंट जो आसा तो इतलो भयंकर जाला की ह्या एक्सिडंटान 2 भाव जे आसात तांकां दुर्दैवी जे आहा तें मरण येयल्लें आसा. हरमल हांगासर हो जो एक्सिडंट जाला तितून जेंकां दुर्दैवी मरण येयलां जे तरणाट्यांक तेंचें नांव आसा साहिल नायक आनी दीप नायक. साहिल नायक हाका पयलीं मरण आयलें. तेच्या उपरांत जो दीप नायक आशिल्लो भाव तेचेर जीएमसीन उपचार चालू आसतना ताका मरण आयलें. आमी जर पळयत जाल्यार ही अपघातांची जी सिरीज आसा ती कालच्यान सुरू आसा. काल 2 सख्खे दोस्त म्हणजे जे जिवा भावाचे दोस्त आशिल्ले सावड्डे तांकां मरण आयलें एक्सिडंटान. तेंचें नांव शिखर नायक आनी तन्वेश नायक. तेंची जी काल न्यूज आयली ती पयलीं सगळ्यात पयलीं शॉकात करपा सारकी आसली. कारण ते दोगूय सामके जिवा भावाचे इश्ट आशिल्ले. जंय वयता थंय ते खंय वांगडा वयताले. प्रत्येक कडेन ते वांगडा आसताले. तेंचो बर्थडे एका दिसा आसलो. ते बर्थडेचो केक सुद्दां ते एकाच दिसा वांगडा कापताले आनी अशा तरेन ते सगळे तेंचे ते रिलेशनांतली एक फ्रेंडशीप आसली. काल तांकां सगळ्यात पयलीं एक्सिडंट जालो आनी थंय तांकां दुर्दैवी मरण आयलें. कालय कुडतरी हांगासर तो एक्सिडंट जालो आनी थंय तांकां मरण आयलें. तेंचे आयजूच तांकां अग्नी दिला आनी हो सगळ्या गोंयांत एक शॉक आसतना आतां दुसरो एक्सिडंट भिरांकूळ जाला तो म्हणजे हरमला. आतां हो हरमला जो एक्सिडंट जाला ते पयलीं अशें जालें की हिट एंड रन म्हणून. पण हिट एंड रन अशें ते ना. आमी जेन्ना सखोल आमच्या प्रतिनिधीं कडल्यान हे बद्दल म्हायती घेतली रिपोर्टरां कडल्यान तेन्ना अशें कळून आयलें की एक स्विफ्ट कार जी आसली ते स्विफ्ट कारीन मदींच आपलें दार उगडलें आनी जे हे भाव दोगूय येताले
मोटरसायकलीन त्यांची धडक त्या पयली दाराचेर बसले आनी ते रस्त्यार पडले आनी फुडल्यान जो ट्रक येतालो तो ट्रक तेंच्या वयल्यान जो आसा तो गेलो आनी तेका लागून तांकां मरण आयलें. तर असो हो सगळो इन्सिडंट आसा. पूण हो इन्सिडंट घडल्या उपरांत तो ट्रक वालो फुडें वचून थांबलो, पूण जे स्विफ्ट वाले आशिल्ले जेंचे दार उगडले ते खंय थंयच्यान पळ्ळे आनी मागीर तांकां पणजे धरल्यात अशें म्हणून कळ्ळां. तांकां पणजे धरल्या, गाडी ताब्यांत घेतल्या. तर अशा तरेन काल 2 एक्सिडेंटां भितर 2 जाणांचो जीव गेलो तरणाट्यांचो आनी आयज तर हरमला आनी 2 तरणाट्यांचो जीव गेलो आनी हे तर 2 जाण जे आशिल्ले ते भाव आशिल्ले. खऱ्यांनीच खूब दुख्खद घटना अशी आहा, खूब सॅड घडणूक ही आसा आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे हरमल गांवाचेर शोककळा पसरल्या. आनी दुसरी गजाल म्हणजे शिवजयंतीचे सुद्धा जे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले गांवांत ते सुद्धा सगळे रद्द केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा बांबोळे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे नोडल अधिकारी दोतोर उदय काकोडकरान काडिल्ल्या एका नोटाक लागून बोवाळ पडलो. उपरांत होच नोट फाटींय घेतलो. नेमकें हें प्रकरण कितें पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. बांबोळे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचो नोडल अधिकारी दोतोर उदय काकोडकराचो एक नोट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो. ह्या नोटान ताणें बरयल्लें की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉका भायर गाडेकार जे उदक वापरतात ते STPचे वेस्ट उदक. ताका लागून ते गाड्यांचेर खाताना सादूरकाय बाळगात. हे उदक पिवपाक वा रांदपाक योग्य ना. हाची सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाच्या सगळ्या मुखेलींनी आनी कर्मचाऱ्यांनी दखल घेवची आनी ते गाड्यांचेर कितें खावपाक किंवा पिवपाक वचचे न्ही. आतां हो नोट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या उपरांत आमी थंय प्रत्यक्ष पळोवणी करपाक गेले जाल्यार थंयच्या गाडेकारांनी STPचे उदक वापरता हो दावो पुरायपणान न्हयकारलो. आमकां दिसता की आमचो धंदो बंद करपाक जाय म्हणून हे सगळें चल्ला तेंचे. ओके, पूण तशें कांयच ना. कांयच ना. आमी नळाच्या म्हाका 3 किलोमिटर घर आसा म्हाजें, थंयसून आमी घेवन येता घरा कडल्यान. आयज पासून आमी थंय केन्ना हांव म्हाज्या हितून जाल्यार हांव केन्ना वचूंक ना थंय. पूण गेला सुद्दां जाल्यार ताका कळटा न्हू सिक्युरिटी. हय, बेश्टे कित्याक सांग बारीक लोकांक हे करपाचो प्रयत्न. हांगासर कडले कॅन्टीन बीन आसा ताचे खातीर थंय भितर आसा ते. सो तांकां कितें सपोर्ट बी करता अशें तुमकां दिसता? जावंक शकता न्हू. पूण आमी बारीक न्हू, आमकां काय कोणाक ना, आमी काय केन्ना करूं ना आनी आमी वचोकूय बी ना ते सायडीन. काय पुरावो नासतना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे दोतोर असो नोट कसो काडपाक शकता? बारीक लोकांक काबार करपाचे हे कारस्थान म्हण थळाव्या लोकांचो आरोप. जे आसा आज जे गरीब लोक हांगा काम करता, आपले पोट भरूंक सोदता, हाका मारपाची हो प्रयत्न जाण आसा. आनी हांगा हे सोडेस्को म्हणटा ते हे कॅन्टीन चलयता, हांचे पोट भरपाचें हें काम जाण आसा. खंय आसा म्हाका एविडन्स दाखय. तुमी नोटीस काडटा, एविडन्स नासतना तुमी नोटीस करना. मातसो तुमी कॅमेरा घुंवडाया तुमचो प्लीज, हांव मागता तुमचे कडेन. हो पळय हांगा सेक्युरिटी आसा थंय, सपोज सेक्युरिटी त्या पायपा कडेन, तो सेक्युरिटी त्या पायपाक पळयता आनी आपली राखणी करता, आनी हांगासरलें उदक कशें व्हरतले? प्लीज म्हाका तुमीच सांगा. देखून हांव सांगता, हे तुम्ही बारीक जो लोक हे हांगा काम करता, आपले पोट भरता, तुम्ही तांकां मारूंक सोदिनाका प्लीज. हांव तुमकां विनंती करता, ह्या लोकांच्या पोटार तुमी येयनाका. फुडें तुमी तांकां फोंडान घातिल्ले आसा, तांकां भायर उडयल्ले आसा, तांकां पोट मारिल्लें आसा. आज जो लोक हांगा बारीक लोक, लोकल लोक हो धंदो करता, हांच्या पोटार आड घालपाचो हो प्रयत्न आसा आनी हांव ही पूर्ण निंदा करता. मॅडम, तुम्ही कितें सांगपाक सोदता? तुमकां कितें दिसता हांगासर जी नोटीस काडल्या ती? वन थिंग इज दॅट सोडेक्सोचे जेवण खूब म्हारग आसा. हियर हे गाड्यार कोण लोक येता आर व्हेरी सिंपल पीपल हू आर कमिंग टू हॉस्पिटल, जो आपल्याक भूक लागलेले म्हणून हांगा हे गाड्यार पावता. I know from these people from the last 20 years now, they are using water from their own houses. Obviously they are bringing, they are not using any dirty water, and they itle lok ata itle anga even khata. I don't think anyone has had any issues with that. So now I don't know why this thing has come up and why it looks like that somebody is protecting Sodexo. They feel that their business is not working very well, so enka kadpache ek prayatna asa, which should not happen. And I as panchayat member also of this village, I completely say that I will be with these people. I will stand on this road and we will not let it happen.
मजगती हो अंतर्गत नोट होल्डार दवरपाचे निर्णय घेतिल्ल्याचे दोतोर उदय काकोडकरान सांगले. डॉक्टर उदय सर न्ही? हय सर, आयज न्ही एक सकाळी एक नोट व्हायरल जाल्लो की जीएमसीच्या भायर जे गाडे आसा आनी सुपर स्पेशालिटी ब्लॉका भायर जे गाडे आसा ते उदक जे वापरतात ते बरें न्ही, किंवा ते कितें म्हणटा तशें डायल्यूट किंवा अनहायजेनीक उदक, सो ते गाड्या वयले कितें खावचें न्ही अशें म्हणून एक नोट व्हायरल जाल्लो. त्या बद्दल सांग. आनी आतां तुमचो नवो एक नोट येयला की हे म्हणून, सो नेमकें कितें हें प्रकरण? ना ऍक्च्युअली हो नोट हो एक इंटरनल सर्क्युलर तो, इट इज नॉट मेंट फॉर पब्लिक. इंटरनल सर्क्युलर म्हणजे आमचे सुपर स्पेशालिटीच्या स्टाफाक काही कॉशन कशें, म्हणजे जस्ट बी अवेअर, यू हॅव टू बी अवेअर ऑफ टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. दॅट्स ऑल. इट वॉज अ नोट मेंट ओनली फॉर somebody has made it viral. It was not meant for public circulation. So that is why that note has been withdrawn. आता हे अंतर्गत नोटाक लागून साबार प्रश्न उपरासल्यात. पहिली नोट काढलो जाल्यार तो उपरांत होल्डार कित्याक दवरलो? गाडेकारांच्या दाव्या प्रमाण तांचो धंदो काबार करपाक हे केला. थळावे लोकप्रतिनिधी प्रश्न करतात तसोच सोडेस्कोच्या फायद्या खातीर हे कारस्थान चल्ला. हे सगळ्या गोंधळाचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कितें स्पश्टीकरण दिता काय आनी हो गोंधळ पयस करता काय ते पळोवचे पडटले. अशें म्हणणें आसा की बारीक लोक जे हांगासर गाडे घालून आसा तांकां खंय तरी मारपाचो प्रयत्न करता आनी सुडेस्को जो कॅन्टीन चलोवपी जे हे आसा तांचे कडेन म्हणजे तांकां फायदो करपा खातीर खंय तरी हे जे नोटीस काडला ती तांकां फायदो करपा खातीर म्हणजे ह्या बारीक लोकांक काडून उडोवचे आनी तांकां लोकांचे गिरायक जे आसा ते जावपा खातीर. जाल्यार ही जी नोटीस काडला ती खऱ्यांनीच हांगासरले जे लोक आसा ते हॉस्पिटलान येतात आनी त्या कॅन्टिनांतले तांकां खावपाक जायना, कारण म्हटल्यार लोकां कडेन तितले पयशे नासतात म्हणून लोक जे आसा ते बारीक ह्या गाड्या वयले खातात. गोमंतक टीव्ही खातीर बांबोळेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आशिल्लो. फेब्रुवारीच्या माथ्यारूच अंदू म्हादयच्या उदकाची पातळी सामकी पडल्या. गजाल हुस्क्याची आसा. दर वर्सा म्हादयच्या उदकाची पातळी कमी कमी जायत आसा. तज्ञ म्हणटात बेसुमार वृक्षतोड, म्हादयच्या पात्रांत बेकायदेशीर रेंव काडप आनी कर्नाटकाच्या कळसा प्रकल्पाक लागून खंय उदकाची पातळी पडत आसा. फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला. इतले बेगीन म्हादय न्हंयची उदकाची पातळी देंवपाक लागिल्ल्यान 70 फुडाराक उदकाचे व्हड संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा. म्हादय अभयारण्यांत व्हडा प्रमाणांत जावपी जंगल तोड आनी म्हादयच्या पात्रांत म्हळ्यार उस्ते ते गांजे 70 मेरेन व्हडा प्रमाणांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालू आसा. तशेंच कणकुंबी वाठारांतल्या कळसा नाल्याचेर काम करपाक म्हादयचें उदक व्हेल्ल्यानूय म्हादयच्या उदकाची पातळी पडल्या अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारांनी म्हणलें. जे पाणी कमी झालं म्हादयचे त्याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या पाव शतका सावन कर्नाटकान मोठ्या प्रमाणात जंगल तोड झाली. आता ती जंगल तोड रोखशी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले आणि शेवटी केंद्र सरकारान ती दखल घेऊन त्या परिसरान पाहणी करून शेवटी थंय ती बंदी जी आसा ती लागू केली आणि त्याच्या उपरांत मागीर भीमगड अभयारण्याची निर्मिती झाली. परंतु ते त्या वेळार जे जंगल तोडलेले न्हू त्याचे दुष्परिणाम असे झाले की त्या परिसरान जे पाणी धारण करण्याची क्षमता जी आसा ती कमी झाली आणि गेल्या 10 वर्सां सावन 70 आमकां अशें चित्र दिसून येयले की ज्या परिसरांतल्यान म्हादय व्हांवता त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी जंगल तोड करून बागायती पिकांची लागवड करपाचे सत्र चालू केलेले आसा. आणि या बागायती पिकापैकी काजूची लागवड जी आसा ही डोंगर माथ्याचेर जाल्लेली आसा. आता जेन्ना पावस पडटा मान्सूनचो तो पावस डोंगर माथ्यार जेन्ना पडटा तेन्ना जे नैसर्गिक आच्छादन आसा ते नैसर्गिक जेका आमी नॅचरल ट्री कव्हर म्हणटा, हे नॅचरल ट्री कव्हर जे आसा हे स्पॉन्ज कशे जशी छत्री आमच्या हातीन असता आणि ती छत्री पावसाचो मारो झेलता त्याच पद्धतीन हे जे वृक्ष आच्छादन आसा ते छत्री म्हणून त्या डोंगराचेर काम करता आणि तेका लागून कशें आसा की पावसाचे पाणी जे आसा
हे पाणी जेन्ना डायरेक्ट पडटा तेन्ना ते त्या परिसरांतलो गाळ हाडटा आणि तो गाळ हाडून मोठ्या प्रमाणात तो सकयल्या भागान येता आणि ते सकयल्या भागान येऊन मागीर नवीन बेटां जी आसा, आयलंड जी आसा, जुंय जी आसा ती तयार जाता. तर हे नैसर्गिक वृक्ष आच्छादन आसा हे कमी जावपाचे परिणाम जो आसा हो खूप धोकादायक आसा आणि त्या संदर्भात आम्ही सगळ्यांनी जर आराखडो तयार करून हे जे नदीचे जलसंचय क्षेत्र आसा ते जर वाचोवपाचे काम करूंक ना जाल्यार त्याचे फुडें खूप धोकादायक असे परिणाम आमकां दिसताले. आणि 70 वाठारांत जे सध्या चाललेले आसा चित्र ते खरे म्हणजे जंगल खाते आसा काय ना तोच प्रश्न पडटा. कारण त्या खात्याच्या मार्फत त्या अधिकाऱ्यांनी जे काम करपाक जाय आसले, जंगलाची राखण करपाक जाय आसली त्या संदर्भात त्यांच्या कडल्यान तशी कामां जायना आणि ज्या भागान सरकारी मालकीचे जंगल आसा, अभयारण्य आसा त्या क्षेत्रांत सुद्धा जंगल तोड जी आसा ही आजच्या घडीक चालू आसा आणि वन खाते आसा त्याच्या कडेन डोळेझाक करता आणि ह्या सगळ्या गजालीक लागून नदीची पाणी धारण करपाची क्षमता आसा ती कमी जायत आसा आणि नदीच्या दोन्ही काठाचेर जर आम्ही उस्ते ते गांजे पर्यंत जर पळयले जाल्यार बेकायदेशीररित्या रेंव काडपाचे प्रकरण जे आसा हे चालू आसा. आम्ही म्हणना की एखाद्या लोकान आपल्या स्थानिक व्यक्तीन आपल्या घरा खातीर जर रेंव वापरली जाल्यार ती काय मोठी घटना नसता, पण काही लोक जे आसा हे व्यावसायिक तत्वाचेर रेंव काडटा आणि ते रेंव बेकायदेशीररित्या विकपाचे काम जे आसा ते सुरू आसा आणि हे 70 मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आणि त्याचेर देखरेख करणारी, नियंत्रण करणारी यंत्रणा जी आसा ही काय पावलां उचली ना. तेकाय लागून नदीचे अस्तित्व जे आसा हे दुर्बल जायत आसा. तिसरे कारण कशें आसा न्हू की कणकुंबी हांगासर जी कळसा नाला जो आसा ह्या कळसा नाल्या खातीर जे काम केल्लें आसा कर्नाटकान तेतून तेंच्यांनी जे उदक गोंया वाटेन येय आसली न्हंय घेवन ती नदी 5 किलोमीटर नष्ट केल्लेली आसा आणि तिका सिमेंट कॉन्क्रिटान बांदून तेंच्यांनी तिचो प्रवाह जो आसा तो मलप्रभे कडेन वळयलेलो आसा. आता हे जे पाणी आसा न्हू हे उस्ते हांगासरूच मुख्य म्हादयन मेळटा. हय म्हणून ते सुद्धा पाणी जे आसा हे कमी जाल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेस्टर्न स्वॅम्प हॅन हे स्थलांतरीत शेवण्याक लागून शेतांचे बरेच लुकसाण जाता म्हणून मायना कुडतरीचे माकाजन वाठारांतल्या शेतकऱ्यांचो दावो आसा. आतां मेरेन सुमार 50,000चे आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचोय शेतकऱ्यांचो दावो. ह्या लुकसाणीक लागून शेतकी खात्यान कितें तरी आर्थीक आदार करचो म्हणून शेतकऱ्यांची मागणी. स्थलांतरीत शेवणे वेस्टर्न स्टीमवेनाक लागून शेतकऱ्यांचे लुकसाण जाता म्हण मायणा कुर्तोरीच्या माकाजन वाठारांतल्या शेतकऱ्यांचो दावो. ही स्थलांतरीत शेवणी खंय नवे पीक येतात तेच खातात. भात तांच्या आवडीचें खाण म्हण शेतकार सांगतात. शेतकऱ्यांक सरकाराचे आर्थीक मजतीची अपेक्षा. एक फार्मर आता आम्ही माकाजान कुर्तोरी मायणा शेत आम्ही रोयली, ट्रान्सप्लांटिंग केली. सो ट्रान्सप्लांटिंग करून दुसरे दिसा जेन्ना आमी परत शेतान केन्ना एक मातशें खंय पिड्यार जालें थंय लावपाक वयता हातीन तेन्ना चोवपाक गेलो जाल्यार हो आमकां हें दिश्टी पडपाक लागलो. सो आमी एक मातसो तेजेर रिसर्च केलो, पयलें कशें कितें हें कितें जाता तें. सो आमकां एक हें मेळ्ळें की एक बर्ड, इट्स एक्चुअली अ मायग्रेटरी बर्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज फाउंड. इट्स कॉल्ड वेस्टर्न स्वॅम्प हॅन. ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलरचे तें बर्ड, तांबडी तेजी चोच, तकली मातशी तांबडी. ते इवनिंग टायम जेन्ना ट्वायलायट टायम जाता तेन्ना हे शेत कट करता, येवन फूल रातभर ते शेत कट करता आनी सकाळचें मागीर तें वयता आनी इट इज फाउंड इन द लेक्स. दिसाचें तें तितलें डिस्ट्रॉय करपाक वचना, बट ड्युरींग ट्वायलायट टायम कोण शेतान कोण आसना, फार्मर कोण आसना. सो हे शेत कट करून करून उडयता. आतां ही आमी हांगा माकाजान आहा, हे तुमी पळयता आसतले फाटले सायडीन हे आतां अर्दें ग्रीन दिसता, अर्दें तुमकां ग्रावंड दिसता. सो ऑलमोस्ट 6,000 स्क्वेअर मिटर्स हांवें एक शेत निवळ केल्लें बरें. फर्स्ट टायम दीस वॉज क्लियर्ड आफ्टर मेनी इयर्स. आनी आमी तें ट्रान्सप्लांटिंग केलें. ट्रान्सप्लांटिंग करून आमी दुसरे दिसा जेन्ना आमी दुसरी शेतान वचपाक वयताले बेश्टे शेतां पळोवपाक येले जाल्यार अर्दी शेतान कांय नासलें. सो नेक्स्ट डे आमी परत तें ट्रान्सप्लांटिंग केलें. थर्ड डे परत पळोवपाक येले जाल्यार परत द सेम हें शेत फक्त अशें कट करून उडयल्लें आसता. आनी एक फावट कट जालें म्हणटकीर तें परत जायना, कित्याक तें बर्ड अशें कट करता की तें उदका पोंदा तितलें उदका वयर आसता तें कट करता,
पोना आहा तें कुसोन वयता आनी हे परत एका मागीर शूट जायना कांय जायना. आमी डायरेक्टराक कॉल केलो. डायरेक्टरान सांगला ही इज गोइंग टू एश्युअर अस ऑल द हेल्प दॅट कॅन बी गिवन. सो वॉट एवर लायक ट्रॅप्स ऑर म्हणजे एक जे साऊंड पळय हें येता साऊंड ट्रॅप्स ते नाजाल्यार आनी कितें कित्याक वी कॅनॉट कवर अ ह्यूज एरिया विथ अ नेट. And these birds are known to fly almost 200 kilometers also. So we cannot just put a net in like lakhs of square meters. पण कितें आतां म्हणजे any authorities like ICAR who knows anything about this, more about this bird, what can be done, they can help the director to identify the problem. आनीक मातशें डायरेक्टराक जाता तितले बेगीन तेजेर कितें सोल्युशन फायंड आउट करपाक हेल्प करचो. जे डिफरंट ऑथॉरिटीज आहा तेणी कित्याक डायरेक्टर हॅज टोल्ड अस ही इज. शेतकार हो संकटाक तोंड दिवनूच मुखार येता, संकटाक तोंड दिवनूच जगता आनी लोकांचें पोट भरता. सध्या मायणा कुडतरी माकाजन हांगचे शेतकार एक नव्या संकटाक सांपडिल्ले आसा. ते म्हणजे वेस्टर्न स्वॉर्म हॅन हें एक मायग्रेटींग शेवणें हें हांगा पाविल्लें आसा. फाटलीं कांय वर्सां हें हांगा मायग्रेट जाता, जें चडशें वांयगणाच्या टायमार मायग्रेट जाता आनी हांगचीं वांयगणां काबार करता. हाजें मेन म्हणजे ताजें स्टायल म्हणजे तें जें शेवणें आसा तें पॅडी फील्ड जें आमचें शेत आसा तें खाता. आनी तें खाता म्हणजे खावपाचें कशें सांजे मायत्याक हें शेवणें ह्या शेतांनी येता आनी तें ताजें जें नवें रूट लायिल्लें आसा तें रूट पोंदचें तें खाता. आनी रूट खाल्ल्या कारणान मुखार जें आसा तें शेत कांयच जावपाक पावना. सध्या मायणा कुडतरी आनी माकाजान आनीक ह्या एरिये भितर जवळ जवळ एक 30 ते 40 हजार स्क्वेअर मिटर जमनी जे नवें लागवड केल्ली ती सध्या ह्या शेवण्यान खावन काबार केल्ली आसा. शेतकारांनी आतां सध्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन अप्रोच केल्लो आसा, तांचे कडेन तांणी मदत मागिल्ली आसा. पूण हें शेवणें जें नवेंच म्हणजे अशें तांकां आयडेंटिफाय जालां आनी हाजेर कसो उपाय काडपाचो हाजेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय प्रयत्न करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. उसगांव पालवाड्यार मेल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ल्या बिबट्याचो पोस्टमॉर्टम अहवाल सोमारा येतलो. शुक्रारा मेल्लो बिबटो नजरेक आयिल्लो, ताचे 4 पाय गायब आशिल्ले. बिबट्याच्या नाखटांची तस्करी जाल्ल्याचो दुबाव आसा. उसगांव क्षेत्रान आसा जे काल पालवाडा उसगांव कुम्या कडेन म्हणटा थंय एक बिबटो जो आसलेलो तो रस्त्या कुशीक पडले आसलेलो आनी जवळ जवळ 2 दीस जाल्लो तो पडून आसले. फुगोन मोठो जाल्लो. जेन्ना काल ताका पळयल्यान फॉरेस्टान कळयल्यान आमी ह्या संदर्भात गोमंतक टीव्हीचेर न्यूजूय बी गेली की असो आसा की बिबटो तेजे 4 पांय जे आसले ते 4 पांय कातरून कोण तरी नाखटां तेजी व्हेल्ली आसली. तोंडाचे जे दांत आसलेले ते तशेंच आसलेले पूण कातडी काडपाचो प्रयत्न केल्लो. जेन्ना फॉरेस्टाक कळ्ळें आनी फॉरेस्ट येयले आनी फॉरेस्टान ताका राती बोडला व्हरोन पोस्टमॉर्टम केलो. पोस्टमॉर्टमाक आजून बरें रिपोर्ट येवना. तो रिपोर्ट फॉरेन्सीक लॅबान धाडटा ते सोमार दिसाक तो रिपोर्ट सांजचो येतलो. तेन्ना त्या रिपोर्टाचेर कांयच कळना की कसो मेलो, कितले वर्सांचो जालो. अंदाजे 2.5 ते 3 वर्सांचो आसलेलो अशें ते फॉरेस्टर सांगता. पूण जेन्ना खरे रिपोर्ट येतलो तेन्ना तेजे उगड जातले बाबा तो कसो मेलो, गाडयेच्या धपक्यान मेलो काय कोणी शिकार केली जाल्यार तें उगडलें. गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो दिल्ली दौरो पावर पॅक थारला. एसटी खातीरचें राजकीय आरक्षण, दोट्टी नागरिकत्व ह्या म्हत्वाच्या विशयांचेर मुखेलमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्यां वांगडा चर्चा केली. अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत गोंयचे आमदार तशेंच मंत्री दिल्ली भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत वांटेकार जाले. शेनवार आयतार अशे 2 दीस ही कार्यकारिणी चलतली. ते पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयच्या साबार विशयांचेर दिल्लीत म्हत्वाच्या बैठकांनी चर्चा केली. हातूंत एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षणा खातीर डिलिमिटेशन आयोग, गोंयकारांचो पोर्तुगीज पासपोर्टाचो विशय हाचेर मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्यांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो. शेनवारा मुख्यमंत्री केंद्रीय विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आनी नीती आयोगाचो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांकां मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसच्या आनी एका व्हडल्या फुडाऱ्याची भाजपात प्रवेश करपाच्या चर्चेक नेट आसा. काँग्रेसीचे खडेगाड फुडारी आनी मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कमलनाथ आनी तांचो पूत नकुलनाथ हे दोगूय भाजपाच्या वाटेर आसात.
देशभरात राजकीय वातावरण जे आसा ते आता ढवळून वचपाक लागला. हाचें कारण म्हणजे 2024ची लोकसभा वेंचणूक जी आसा ती तेका येयल्या. लागीं म्हयनो देड म्हयन्याचेर ही वेंचणूक पावल्या आनी एक म्हत्वाची ही अशी वेंचणूक कारण ह्या वेंचणुकेक लागून भारताचे आनी खास करून नरेंद्र मोदी हांचें नेतृत्व हें परत एक फावट सिद्ध जातलें ते म्हणजे जागतीक पातळीचेर. म्हणजे जर मोदी यशस्वी जाले जाल्यारूय ते एक व्हडली गजाल आसली किंवा मोदीक अपयश आयलें जाल्यार सुद्दां ती एक व्हडली गजाल व्हडली बातमी आसली जगाच्या दृश्टीन. आनी ह्याच फाटभुंयेर देशान वेगवेगळ्यो राजकीय घडामोडी ह्यो नेटान सुरवात जावपाक लागल्यात. आमी जर पळयत जाल्यार कांय दिसा पयलीं महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हांणी भाजप प्रवेश केल्लो आनी दुसरेच दिसा म्हणजे मंगळारा ते भाजपान गेले. बुधवारा तांकां राज्यसभेची महाराष्ट्राच्या कोट्यांतली उमेदवारी जी आहा ती सुद्धा जाहीर जाल्ली. आता अशोक चव्हाण हांचे फाटोफाट आनी एक मोठे नाव काँग्रेसीचे हे भाजपान वयता काय कितें अशी चर्चा सुरू जाल्या आनी ते म्हणजे कमलनाथ हांचे. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कमलनाथ हे काँग्रेसचे एक खडेगाठ असे फुडारी. कितलीशींच वर्सां केंद्रीय मंत्री म्हणून तांणी काम केलें काँग्रेसीची सत्ता आसतना. त्या उपरांत मध्य प्रदेशान तांणी मुख्यमंत्री पद सुद्दां सांबाळिल्लें. पूण फाटल्या वेंचणुकेक जे आसा तो तांकां पराभव पळोवचो पडलेलो आनी अशें हे कमलनाथ जे एक मोठे नाव काँग्रेसीचे ते खंय तरी भाजपान वचपाक शकतात अशी चर्चा सुरू जाल्या. तेंचे फाटोफाट तेंचो चलो नकुल नाथ हो सुद्दां भाजपान वयतलो अशी चर्चा सुरू जाली. आनी हेका कारण म्हणजे मध्य प्रदेश भाजपाचे मुखेली जे आसात ज्यांचे नाव व्ही.डी. शर्मा अशें आहा त्या व्ही.डी. शर्मा हांणी एक 2 दिसां पयलीं एक वक्तव्य केलें आनी म्हटिल्लें की जर कमलनाथ भाजपा भितर येतात जाल्यार तेंचें स्वागत करपाक आमी तयार आसात म्हणून. आनी हें वक्तव्य व्ही.डी. शर्मा हांणी केलें आनी रोखडेंच नकुल नाथ हांणी आपले सोशल मिडिया अकाउंट जे आसात थंयसरल्यान काँग्रेस हे नाव जे आसा ते डिलीट केल्लें आसा. आनी तेच्या उपरांत आयज म्हत्वाची घडणूक म्हणजे कमलनाथ आनी नकुलनाथ हे दोगूय आयज दिल्ली गेल्यात. तेका लागून ही चर्चा म्हणजे कमलनाथ हे भाजपान वयतले हेची चर्चा नेटान परत एकदा सुरू जाल्या. राजकारण म्हटल्या उपरांत कितेंय जावपाक शकता. अशोक चव्हाणा सारको फुडारी जेन्ना महाराष्ट्रांतलो भाजपान गेलो तेन्ना अशे व्हडले फुडारी सुद्दां इन फ्युचर म्हणजे भविश्यान भाजपाच्या वाटेन वयतात काय कितें. आनी तातूंत आतां एक नाव प्रामुख्यान येता ते म्हणजे कमलनाथ हांचे. सो पळोवचें पडटलें राजकीय घडामोडी ह्यो वेगवान जाल्ल्यो आसात आनी कमलनाथ हे जर भाजपान गेले जाल्यार काँग्रेसी खातीर तो एक व्हडलो धपको आसतलो. कारण कमलनाथ हांणी फाटले फावट म्हणजे ही विधानसभा जाली तेच्या फाटले फावट जेन्ना मध्य प्रदेशान सरकार सत्तेर आयले तेन्ना कमलनाथ हांच्यांनी व्हडलो वांटो घेतिल्लो. फक्त राज्यापुरते ते नेतृत्व मर्यादित ना जाल्यार कमलनाथ हांचे राजकीय नेतृत्व जे आसा ते काँग्रेस पावण्यार देश पातळीचेर आसा आनी देश पातळी वयलो एक काँग्रेसचो व्हडलो फुडारी म्हणून कमलनाथ हांचें नांव आशिल्ल्यान जर ते भाजपान गेले जाल्यार ती मोठी राजकीय घडामोड जी आसा ती देशांत थारतली. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोवा सरकारच्या पर्यटन खात्यातर्फे आयोजित होत आहे एक दिमाखदार सोहळा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षपूर्तीनिमित्त 18 फेब्रुवारी व 19 फेब्रुवारी 2024 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान डिचोली गोवा इथं. 18 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत किल्ला बनवणे स्पर्धा. संध्याकाळी 5:30 वाजल्यापासून अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा व वेशभूषा स्पर्धा. 19 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता शिवप्रभात फेरी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल ते सप्त कोटेश्वर मंदिर नार्वेपर्यंत. संध्याकाळी 4:30 वाजता ढोल ताशा लेझिम व दिंडी पथक. शोभायात्रा बोर्डे वडाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानपर्यंत. संध्याकाळी 6 वाजता मान्यवरांचं स्वागत तथा संबोधन. संध्याकाळी 6:30 वाजता डिचोली व मय्ये भागातील ज्येष्ठ नाट्य कलाकारांचा सन्मान आणि 7:30 वाजता कलारंजना मुंबई निर्मित मराठी पाऊल पडते पुढे हा दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम.
कोणीही चुकवू नये असा ऐतिहासिक सोहळा. सर्वांनी जरूर या. जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव. देशाचे काय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे डबल 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 इंजिन सरकार. आयला उमेदीची हिला स्वप्न जाता साकार. चारी दिकांनी करता उदरगत आमचे गोंय सरकार. जीण ही सुखाची पावलं ही यशाची. भिरात नारी कसली नीत सरकाराची. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार. अटल सेतू आणि जुवारी पूल मोपा एअरपोर्ट घालता सगळ्यांक रे भूल. रस्ते बायपास सबवे हायवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सामके फूल. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. गोवा टुरिझम GTDC पर्यटन जाले एकदम इझी. उदरगतीचो व्यवसाय करून शेतकरी नुस्तेकार फुल ऑन बिझी. मैदान कॉम्प्लेक्स बांधले स्टेडियम. खेळामळार दाखयता खेळगडे दम. फुगडी घुमटांचे वाजता रिदम. विश्वकर्मा फेडटा लोकांचे श्रम. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. वॉटर डिपार्टमेंट उदकांचे ट्रीटमेंट मेळटा उदक आमकां सामकें क्लियर. डेव्हलपमेंट सगळ्याक PWD चे भविष्याचेर आतां नो फियर. बसी इलेक्ट्रिक सोलार पॉवर ग्रीन एनर्जी तूं हमखास वापर. वेस्ट मॅनेजमेंट करता गव्हर्नमेंट कचऱ्याचो रे आतां सोगलो वावर. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. GMC डिस्ट्रिक्ट अपग्रेड केली. आयुर्वेदातूय जाल्या सफल. सायक्लॉन शेल्टर्स नवी केली उभी. नवे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. उचल्या पावण्यार वेलो शिक्षणाचो दर्जो. आत्मनिर्भर जाता युवा गांवां दिल्लो. हायवे नवी स्किमी आर्थीक पालो दिलो. पारंपारीक व्यवसायाक सगळो आदार केलो. सायबर सेल पिंक फोर्स स्ट्रॉंग पुलीस फोर्स. गोंयकाराची सेफ्टी टॉप मोस्ट ऑफ कोर्स. राखूंक तुमचे आमचे मान सन्मानाचे. परजैटा जगभर आता कुर्तूब गोंयकाराचे. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे. डबल 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 इंजिन सरकार. मुरगांव बंदराचेर हाडिल्ले बॉक्सायट फाटल्या 10-12 दिसां सावन तशेंच पडून आसा. हो माल गोंयच्यान बेळगांवां व्हरपाचो आशिल्लो, पूण थळाव्या आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून तो अजूनय मुरगांव बंदरांतूच पडला. देखून ह्या संदर्भात थळाव्या आमदाराचेर पुलीस कागाळ करपाची मागणी आतां जावपाक लागल्या. थळाव्या आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून मुरगांव बंदरांतली बॉक्सायट आडकून पडल्या. देखून बॉक्सायट हाताळणी करपी कंपनींनी आतां आमदारा आड पुलिशेन कागाळ करची अशी मागणी वास्को काँग्रेस गटाध्यक्ष ॲडव्होकेट मेल्विन फर्नांडीस हाणें केली. हो माल व्हरपाक आडयल्ल्यान संबंदीत कंपनीक 15 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां अशी माहिती कुट्टाळी काँग्रेस गटाध्यक्ष पिटर डिसोजा हाणें दिली. मजगती मुरगांव बंदरांतलो बॉक्सायट वा कोळशाची हाताळणी करतना लोकांच्या भलायकेचो विचार जायना, जाका लागून ह्या वाठारांत प्रदुशणाक वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा अशें मत नितीन चोपडेकारान मांडलां. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन शेनवारा हवामानाची अचूक म्हायती दिवपी इनसॅट 3D हो उपग्रह प्रक्षेपीत केलो. इस्रोचे अध्यक्ष S. सोमनाथ हांच्या म्हणण्या प्रमाण 10 नोव्हेंबर 2023 सावन इनसॅट 3Dच्यो कंपनी चाचण्यो सुरू जाल्ल्यो. हे 6 चॅनल इमेजर आनी 19 चॅनल साउंडरा वरवीं हवामाना कडेन संबंदीत म्हायती दितले. हे सोद आनी बचावा खातीर ग्राउंड डेटा आनी संदेशूय रिले करतले.
2274 किलो वजनाचो उपग्रह एकदा कार्यान्वित जाल्या उपरांत पृथ्वी विज्ञान हवामान विभाग, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी, हवामान अंदाज केंद्र आणि भारतीय राष्ट्रीय केंद्र खाला विविध विभागांक सेवा दितली. 51.7 मीटर लांबीच्या रॉकेटान इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रान्सपॉन्डर आणि सॅटेलाइट एडेड सर्च आणि रेस्क्यू ट्रान्सपॉन्डर असतले, जाचो उपेग ढग, धुके, पावस, बर्फ आणि ताची कूड, उजो, धुंवर, जमीन आणि महासागर हांचो अभ्यास करपाक केला. मनशांची तस्करी करपी टोळी बांगलादेशाच्यो चलयो विकत घेतात, विकतात. राष्ट्रीय तपास संस्थेक NIA टोळयेच्या 2 वांगड्यांचे चौकशी मजगती ही माहिती मेळ्ळ्या. या लोकांनी 50 परस चड चलयांक भारतांतल्या विंगड राज्यांनी विकल्यात. NIA 3 वर्सांनी 6 राज्यांत विकिल्ल्या चलयांची माहिती मेळ्ळ्या. मनशांनी तस्करी करपी टोळयेचे चौकशी वेळार NIAन म्यानमाराक रावपी रबी इस्लाम मोहम्मद, उस्मान आणि शफी आलम हांकां अटक केल्ली. हे तिगूय भारतांत विविध राज्यांतल्या मनशांची तस्करी करपी टोळयांचे वांगडी आशिल्ले. ह्या तिगांयनी सांगले 3 वर्सां खुबश्या चलयांक मोगाच्या जाळ्यांत आडकावन बांगलादेशांतल्या भारतांत हाडले. उपरांत तांकां हरियाणा, राजस्थान, UP, तेलंगणा, बिहार, जम्मू काश्मीरांत 2 ते 5 लाख रुपयांक विकली. मडगांव शारांत जावपी येरादारीच्या पयलींचो सुटावो जावचो म्हूण रिंग रोड बांदिल्लो, पूण दोनूय वाटेच्यान पार्किंग केल्ल्यान येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. तशेंच अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागला. शेनवारा वेगान येवपी टॅक्सी कारीन दुचाकी चालकाक धपको दिलो. धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालकाक किरकोळ दुखापत जाली. ताका लागून बेगोबेग रिंग रोडाचेर स्पीड ब्रेकर घालपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सांदांद्रे मतदारसंघात जावपी बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि बेकायदेशीर बांदकाम प्रकल्पाविशीं मागणी करूनय कागदपत्रां मेळनात असो दावो आमदार विरेश बोरकार हाणें केला. जे मेरेन बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि बांदकाम प्रकल्पाची कागदपत्रां मेळना तो मेरेन नगर नियोजन कार्यालयांतल्या टिया आंदोलन फाटीं घेवचे नात. उपजिल्लोधिकाऱ्यान सोमार मेरेन सगळ्या कागाळीची जाप दितले अशें सांगले. उपरांत रातच्या 2 टिया आंदोलन फाटीं घेतले आनी सोमार मेरेन जाप मेळना जाल्यार परतून आंदोलनाक बसतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगले. दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलान सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड एक दीस उपासाक बसपाचो निर्णय आदले नगरसेवक भगवान हरमलकार हांणी घेतला. सोमार शिवजयंती दिसा ते उपासाक बसतले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिल्ल्या संकुलान सोरो विकपाक शिवमोगींचो विरोध आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलान सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी करपी निवेदन फाटल्या 19 जानेवारीक शिवमोगींनी पालिकेक दिल्ले.
फारसे खाजनगुंड बांद प्रकल्पाची बिकट स्थिती आसा. या बांदाचे सुशोभीकरण केल्या उपरांत थळावे पंचायतीन पुराय दुर्लक्ष केला. जाल्यार कांय तवनास भुरग्यांनी बियरीच्यो बाटल्यो फोडिल्ल्यो दिश्टी पडटात. सांजेच्या वेळार जाणटी तशेंच भुरगीं ह्या बांदाचेर चलपाक खेळपाक येतात. देखून खंयची वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. ताका लागून बेगोबेग CCTV कॅमेरास बसोवचे नाजाल्यार पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. उणो पावस, आडवेळो पावस आनी गारो पडप अशा सैमीक संकश्टांक लागून देशांत अनुकड्डण उत्पादनांत उणाव जातलो असो अदमास आसा. वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकाराक कड्डणाचो उणाव जावचो न्हय, दर नियंत्रणांत उरचे हे खातीर संवसारभरांतल्यान कड्डणाची आयात करप सुरू केला. केंद्रीय वाणिज्य सचिव रोहित कुमार सिंग हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण देशांत तूर, उडीद आनी मसुरीचो उणाव जावपाक लागला. ही तूळ उणी करपा खातीर आनी दर नियंत्रणांत दवरपा खातीर संवसारांतल्या कड्डण उत्पादक देशांतल्या वेपाऱ्यांक भारतांत चडांत चड कड्डण निर्यात करपाचें आवाहन केंद्रान केलां. ताचो एक भाग म्हूण हालींच ब्राझिलांतल्यान 3000 टन उडीद आयात जाला आनी बेगीनूच आनीक 20,000 टन आयात जातलो. कोरगांवच्या प्रज्ञा हायस्कुलान बाजार दीस उमेदीन जालो. ताचे खातीर 5वी आनी 6वेच्या विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी तशेंच शिक्षकांनी खासा तयार केल्ली. आनी ह्या वेळार खावपाचे जिनस, गांवठी भाज्यो, कंदमुळां, लाडू, विणकाम, फ्रूटचार, पाणीपुरी, मिंटलमॅन सोडा, पर्स किचेर, बॉटल आर्ट ह्या सामानचे स्टॉल विद्यार्थ्यांनी मांडिल्ले. पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष परशुराम गणपुले, मुख्याध्यापक मिनीत पियर्स, कृष्णा पालयेकर बाजार दिसाक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार पेडणेच्या लोकांनी बाजार दिसाक भेट दिवन विद्यार्थ्यांची उमेद वाडयली. खुबशा लोकांक स्मार्टफोनाचें व्यसन लागिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. बॉस्टन कावन्सिलिंग ग्रुपान हाचो एक सर्वे केला. ह्या अहवाला प्रमाण भारतांतले 84% लोक सकाळीं उठताच 15 मिनटां भितर आपलो स्मार्टफोन तपासतात. तशेंच दिसभर 31% वेळ लोक स्मार्टफोनाचेर घालयतात आनी दिसाक 80 खेपो लोक आपलो मोबायल तपासतात. स्मार्टफोनाचेर घालोवपी वेळांतूय वाड जाल्ल्याचो आंकडो अहवालांतल्यान प्रसिद्ध जाला. स्मार्टफोनाच्या वापरा विशीं समाजीकरणात दुसरी सुवात मेळयल्या. उपरांत सर्चिंग, गेमिंग, शॉपिंग, ऑनलायन वेव्हार आनी बातम्यांचो क्रमांक लागता. 18 ते 24 पिरायेचे तरणाटे 35 वर्सां पिराये परस चड पिरायेच्या लोकां परस इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आनी हेर शॉर्ट फॉर्म व्हिडिओ पळोवपाक वेळ पासार करतात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. फेब्रुवारीच्या मध्यारूच अंदू म्हादयची उदकाची पातळी सामकी पडल्या. गजाल हुस्क्याची. दर वर्सा म्हादयची उदकाची पातळी कमी जायत आसा. तज्ञ म्हणटात बेसुमार वृक्षतोड, म्हादयचे पात्रांत बेकायदेशीर रेंव काडप आनी कर्नाटकाचे कळसा प्रकल्पाक लागून खंय उदकाची पातळी पडटा. फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला. इतले बेगीन म्हादय न्हंयची उदकाची पातळी देंवपाक लागिल्ल्यान 70 फुडाराक उदकाचे व्हड संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा. म्हादय अभयारण्यांत व्हडा प्रमाणांत जावपी जंगलतोड आनी म्हादयच्या पात्रांत म्हळ्यार उस्ते ते गांजे 70 मेरेन व्हडा प्रमाणांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालू आसा.
तशेंच कणकुबी वाठारांतल्या कळसा नाल्याचेर काम करपाक म्हादयचें उदक वेल्ल्यानूच म्हादयच्या उदकाची पातळी पडल्या अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें. उसगांव पाल वाड्यार मेल्ले अवस्थेन सापडिल्ल्या बिबट्याचो पोस्टमॉर्टम अहवाल सोमारा येतलो. शुक्रारा मेल्लो बिबटो नदरेक आयिल्लो. ताचे 4 पाय गायब आशिल्ले. बिबट्याच्या नाखटांची तस्करी जाल्ल्याचो दुबाव आसा. काँग्रेसीच्या आनी एका व्हडल्या फुडाऱ्याची भाजपांत प्रवेश करपाच्या चर्चेक नेट आयला. काँग्रेसीचे खडेगाठ फुडारी आनी मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कमलनाथ आनी ताचो पूत नुकलनाथ हे दोगूय भाजपाचे वाटेर आसात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री सावंत हांचो दिल्ली दौरो पावर पॅक थारला. एसटी खातीरचें राजकीय आरक्षण, दोट्टी नागरिकत्व ह्या म्हत्वाच्या विशयांचेर मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्यां वांगडा चर्चा केली. वेस्टर्न स्वॅम्पहॅन हे स्थलांतरीत सवण्यांक लागून शेतांचे लुकसाण जाता म्हूण मायणा कुट्टरीचे माकाजन वाठारांतले शेतकाऱ्यांचो दावो. आतां मेरेन सुमार 50,000चे आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचो शेतकारांचो दावो. हे लुकसाणीक लागून शेतकी खात्यान कितें तरी आर्थीक आदार करचो म्हूण शेतकाऱ्यांची मागणी. स्थलांतरीत सवणी वेस्टर्न स्वॅम्पहॅनाक लागून शेतांचे लुकसाण जाता म्हूण मायणा कुट्टरीच्या माकाजन वाठारांतले शेतकाऱ्यांचो दावो. ह्यो स्थलांतरीत सवणे खंय नवे पीक येताच ते खातात. भात तांच्या आवडीचें खाण म्हूण शेतकार सांगतात. शेतकारांक सरकाराचे आर्थीक मजतीची अपेक्षा. शेनवारा बांबोळी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे नोडल अधिकारी दोतोर उदय काकोडकारान काडिल्ल्या एका नोटाक लागून बोवाळ. ह्या नोटान ताणें बरयल्लें की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉका भायले गाडेकार जे उदक वापरतात ते एसटीपीचे वेस्ट उदक. ताका लागून ते गाड्यांचेर खाताना सादूरकायेत बाळगात. ते उदक पिवपाक वा रांदपाक योग्य न्ही. हाचेर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाच्या सगळ्या मुखेल्यांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी दखल घेवची आनी त्या गाड्यांचेर कितें पिवपाक वा खावपाक वचचें न्ही. आतां हो नोट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत आमी थंय प्रत्यक्ष पळोवणी करपाक गेले.
जाल्यार थंयच्या गाडेवाल्यांनी एसटीपीचें उदक वापरतात हो दावो पुरायपणान न्हयकारलो. कांय पुरावो नासतना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे दोतोर असो नोट कसो काडपाक शकतात? बारीक लोकांक काबार करपाचें हें कारस्थान म्हूण थळाव्या लोकप्रतिनिधींचो आरोप. मजगतीं हो अंतर्गत नोट होल्डार दवरपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे दोतोर उदय काकोडकारान सांगलें. सायकली वेल्यान 4 धाम यात्रेचो संकल्प केल्लो बिहार राज्यांतलो एक तरणाटो सध्या गोंयांत पावला. रुपेश राज ठाकूर अशें बिहारांतल्या चापरा जिल्ल्यांत रावपी ह्या तरणाट्याचें नांव आसा. झाडां लायात आनी जीण जगयात असो संदेशूय तो दिता. फाटल्या 5 म्हयन्याच्यान रुपेश राज ठाकूर हो सायकली वेल्यान प्रवास करता. हो तरणाटो शेनवारा दनपारा दिवचले पाविल्लो. 4 धाम यात्रा करपा फाटलो संकल्प ताणें सांगलो. आतां तो गुजराताक वतलो. देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रिय असतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात. तुम्ही फास्टॅग वापरतात आणि अजून केवायसी करूंक ना जाल्यार एक खुश खबर. फास्टॅगा खातीर केवायसीची निमणी तारीख 31 जानेवारी आशिल्ली, पूण आतां फास्टॅग केवायसी अपडेट करपाची तारीख वाडयल्या. फास्टॅग केवायसी अपडेट करपाक NHAन आनीक 1 म्हयनो दिला. फास्टॅग केवायसी 29 फेब्रुवारी मेरेन पुराय करूं येता. https.fastag.ihmsl.com ह्या संकेतथळाक भेट दिवन तुम्ही ऑनलायन केवायसी करूंक शकता. हे खातीर तुमकां नोंदणीकृत मोबायल क्रमांक आनी OTPच्या आदारान लॉगीन करचें पडटलें. मागीर डॅशबोर्ड मेनून माय प्रोफायल पर्याय दिसतलो. तो उगडात. माय प्रोफायल पर्यायांतल्या केवायसी उपविभागांत वचात. मागीर थंय ID पुरावो, पत्तो पुरावो आनी फोटो अशी गरजेची म्हायती अपलोड करात. ते उपरांत सबमीट करचें अशे तरेन केवायसी पुराय करात. देशांतल्या सगळ्या कारखान्यांक एकवटीन डिजिटल निरीक्षण प्लॅटफॉर्मान बेगीनूच जोडपाची तयारी सुरू आसा. ताचे वरवीं कारखान्यांक लागून जावपी प्रदुशणाचें रियल टायम निरीक्षण आनी ते उणें करपाचे उपाय सुचयतले. इतलेंच न्हय तर सुचयिल्ले उपाय कितले मेरेन पाळटले हाचे विशीं म्हायती मेळटली. सुत्रा प्रमाण हे खातीर सरकारान इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनीक अधिकृत केल्या. कंपनीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जाचे वरवीं सगळ्या प्रकारच्या प्रदुशणाचो आवाज, हवेची आनी उदकाची पातळी पळोवंक मेळटली. हे तंत्रज्ञान पेटंट केलां अशें कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यान सांगलें. हो एक असो डिजिटल प्लॅटफॉर्म जाचे वरवीं प्रदुशणाचेर आळाबंद हाडपाक व्हड यश मेळटलें. ही एक सामकी सामान्य ऑपरेटिव्ह सिस्टम. इन CO2 छवी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर कारखान्यांची नोंदणी जातली. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडला. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात.
कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोठेपण, सोरो पिवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूशण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता. MPDAन दाबोळी विमानतळाच्या फनल झोनांत येवपी बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवपाची कारवाय शुक्रारच्यान सुरवात केला. ह्या कारवायेन सुमार 11 घरां मोडटले. ही घरां 15 वर्सां आदीं बांदिल्ली. मात नौदळान ह्या घराचेर कारवाय करची अशी मागणी केल्ली. ते प्रमाण ही कारवाय जाल्या. गोयचे इश्यू घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची दिल्लींत दुसऱ्याय दिसा केंद्रीय मंत्री अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जाली. दोट्टी नागरिकत्वाचो इश्यू पासपोर्ट सरेंडर केल्या उपरांत OCI कार्ड मेळोवंक आडमेळी येतात म्हूण मुख्यमंत्र्यान विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखीक सांगले. नीती आयोगाचो उपाध्यक्ष सुमन बेरी बरोबरूय चर्चा जाली. ह्या वेळार मंत्री आलेक्स सिक्वेराय हाजीर आशिल्ले. मडगांवां कोंकण रेल्वे पुलीस गोंय आनी रेल्वे संरक्षण दळान संयुक्तरित्या कारवाय करीत वेल वॉमिट म्हणल्यारूच देव माशाच्या ओकारीची तस्करी करपी दोगांक अटक केला. हे दोगूय मूळ केरळचे. तांचे कडल्यान 5.694 ग्राम जांचो मोल 5,60,94,000 इतको जाता ते जप्त केला. वागातोरांतले नामनेचे W हॉटेल गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा वेल्यान सील केले. अनधिकृत कामा वेल्यान थळावे पंचायत, BDO आनी थळाव्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा उपरांत अंजून दर्यादेगेवेले 175 वेपारी आस्थापना बंद करपाची शक्यताय आसा. गरजेचे बांदकाम परवाने, वेपार परवाने, वेवसाय प्रमाणपत्रां नासतना ह्यो आस्थापना काम करतात. हे कळटकीच न्यायालयान हो आदेश काडला. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें?
ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. एका अर्थान भारतान इंडियाची युती तुट्टा अशे तरेचें वातावरण आसा आनी आमच्या गोंयांतय आम आदमी पार्टीन काँग्रेसी बरोबर युतीची चर्चा चलयल्ली आसतनाच आज अचानक ताणें आपलो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर केला आनी ताका लागून इमिजिएटली कांय खिणां भितर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हर्षभरीत जावन गोंयांतय इंडियाची युती तुटली अशे तरेचें जाहीर केलां. ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात आनी दोन म्हत्वाच्या पक्षांचे अध्यक्ष हांगा उपस्थित आहात. म्हाका दिसता अशे वेळ पयलेच वेळ घडटा की आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष आनी काँग्रेस पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष एका स्टुडियोन एकठांय आसात आनी ह्याच विशयाचेर चर्चा करतात. आमचे मदीं आसात अमित बाब पाटकार आनी आमचे मदीं आसात अमित पालेकार. तुमकां दोनूय पक्षाच्या अध्यक्षांक हांव आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या स्टुडियोन येवकार दिता. म्हाका सांगात पालेकार बाब, बरें दिसता तुमी एका अर्थान युती करतात आनी आज तुमचो केंद्रांतलो जो पळय कोण पदाधिकारी आहा तो गुजरातले 2 आनीक गोंयचो 1 अशे तरेचे कॅन्डिडेट जाहीर करून उडयता. कॅन्डिडेट जाहीर करप आनी युती आसप हातूंत काय म्हाका तरी डिफरन्स काय दिसना. म्हणजे युती खंय आतां जो भ्रम निर्माण केला चीफ मिनिस्टरान आमच्या की युती तुटली म्हणून किंवा इंडिया अलायन्स इज ब्रोकन डावन. आय हॅव रेड दॅट स्टेटमेंट. तांचो भ्रम आनी हास्य आसा तातूंतल्यान कांय साध्य जावपाचें ना. लास्ट लाफ इज द बेस्ट लाफ. वी एज काँग्रेस एंड आम आदमी पार्टी एंड ऑल द अलायन्स पार्टनर्स ऑफ इंडियाचे आसा दे वील हॅव द लास्ट लाफ. आय एम शुअर अबाउट दॅट. आनी युती तुटल्या काय ना सांगपाचो अधिकार हो आमकां आसा, ताका ना. आनी जेन्ना आमी उमेदवार जाहीर करता तेन्ना कांय गजाली आसता ताका लागून तो जाहीर केल्लो गेलो आसा. पूण तो इंडिया अलायन्साचोच उमेदवार आसा. तातूंत भितर आमी खंयच सांगना ती आम आदमी पार्टीचो उमेदवार म्हणून, इंडिया अलायन्साचोच उमेदवार. आनी कांय कारणां आसा जाका लागून कांय डिसिजनां घेतली वता. पूण हाजो अर्थ वी आर नॉट वीथ इंडिया अलायन्स अशें खंयच ना. वी आर स्ट्रॉंगली वीथ इंडिया अलायन्स. इंडिया अलायन्स स्ट्रॉंगली वीथ. अमित बाब सांगप बरोबर. कळ्ळें ताणें तें शुगर कोटेड बरें चकचकीत कागदान घालून तुका सांगलां की ऑलरेडी हो कॅन्डिडेट आहा तो इंडिया अलायन्साचो. तुमकां विश्वासान घेतला आनी तुका हें मान्य आसा? पयले सुवातेर राजू बाब, सी आय वूड लायक टू ब्रिंग टू युअर नोटीस की जो तुमचो सांजचो बुलेटीन जो येता ताजेर तुमी एक ब्रेकींग केलें की प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेसीचो अमित पाटकर खूश आसा की आम आदमीन नॉर्थ गोवाक डिक्लेअर करूं ना. सी, दिस इज नॉट अ टायम टू क्रिएट सेन्सेशन. दिस इज सेन्सिटीव. And in years to come, in time to come, I don't want to be called as a sensational leader. I want that people of Goa should remember me as a responsible and sensitive leader. So I think जे बाब अमित पालेकरान सांगलें की मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी ताजेर रिएक्शन दिला. I think BJP has realized that their tactics of winning these elections is just divide and rule. असेंब्ली इलेक्शन जे जालें तातूंत आमी पळयलें की कशा पद्दतीन BJPन लोकां भितर फूट घातली एंड द वोट्स गॉट स्प्लीट. ह्या फावट जे इंडिया अलायन्स, सी दीस इंडिया अलायन्स, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हॅव कम टुगेदर इन वन कॉमन अजेंडा, वन पर्पज टू डिफीट BJP. नाव इंडिया अलायन्सान आम आदमी पार्टी, काँग्रेस पक्ष आनी इतर पक्ष हांचे एक अंडरस्टँडींग एट वेरियस डिफरंट स्टेट लेवलाचेर चालू आसा. डिस्कशन इज गोईंग ऑन एट सेंट्रल लेवल. काँग्रेस पक्षाचे गोंयान स्ट्रेंथ एंड आमच्यो ज्यो सगळ्यो कितें स्ट्रॅटेजी दॅट वी हॅव गिवन एप्रेज्ड आवर हायकमांड. एंड आय थिंक वीथ दॅट मिटींग वीच इज सपोज टू हॅपन, इन दॅट आय थिंक क्लॅरिटी वील कम. आतां जे एक गैरसमज आसा की काँग्रेस पक्ष वीक आसा किंवा वीक जाला, तशें ना. ताजेर आमी येवया.
म्हाका तुजे कडल्यान एक सरळ स्पश्ट जाप जाय आनी लोकांकूय जाप जाय, कारण लोक रावल्यात तुमचे भितर युती जातली, तुमी एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दितले. BJPन पळय येदो व्हडलो पळय हावको केला की आमी दोनूय सिटां मेळयतले, देशभर झंझावात निर्माण केला. तुमी गोंयान भितर एकठांय येवन लढयतले काय ना, हो जो पळय तांणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला तुका मान्य आसा काय ना? नो, तांणी जो आज कॅन्डिडेट जो डिक्लेअर केला, आय थिंक दॅट इज दे आर आय मीन मे बी आयडिया ऑफ डिक्लेअरिंग द कॅन्डिडेट. बट फ्रॉम आवर सायड आमचो जो प्रोसेस आशिल्लो, वेर वी हॅव गॉट अबाउट 8 फ्रॉम साऊथ गोवा, 8 फ्रॉम नॉर्थ, दॅट प्रोसेस इज गोईंग ऑन. इट हॅज गॉन टू द स्क्रिनींग कमिटी. And at right forum, I mean, that discussion will happen at the national level. So that candidate, what they have declared. म्हजे कोताल तूं गुळगुळीत जाप दिता. तुज्या सारदिनान सरळ म्हणला तुमचो कॅन्डिडेट म्हण जो पळय कितें आज थंय प्रतिस्पर्धी आसा ताणें सरळ म्हणलां की आम आदमी पार्टीन आमकां कन्सल्ट करना डिक्लेअर केला आनी आम आदमी पार्टी इज द बी टीम ऑफ BJP. राजूबाब, एक मिनट. I think, see Rajubab, what you have mentioned. As a party president of Goa Pradesh Congress Committee, I am sitting here, and whatever statement other leaders must have done, they must have done it in their personal capacity. What do you mean by personal capacity? I really don't know about that statement, what you just said. I'll have to go back and check. Okay. But I mean, I have not even spoken to him. आमची अलायन्स जी नॅशनल लेवलाचेर जी चालू आसा, पर्पज इज टू डिफीट द BJP. देर इज नो पॉयंट इन फायटींग अमॉंग अवर सेल्फ, बिकॉज दोगांचो अजेंडा इज कॉमन. तूं आतां मान्य कर की तांचो पळय जो कॅन्डिडेट आहा विन्सी विएगस, नो तांचो कॅन्डिडेट they have suggested from their side. It is no, they have declared from their side, no, as Aam Aadmi Party candidate. एक सांग पालेकर बाब, डिक्लेअर करप आनी सजेस्टिंग करप. डिक्लेअर करप म्हणजे अजून फॉर्म भरपाचो वेळ आसा, खूब गजाली आसा, पण इंडिया अलायन्साचे जे अलायन्स टॉक्स आसा ते नॅशनल लेवलाचेरच चल्ल्या. आमची जी इंडिया अलायन्साचे जे वेरियस पार्टीज जे फॅक्टर्स आसा ताजो मुख्य घटक म्हणजे काँग्रेस पक्ष जो आसा. वी आर नॉट एनिमीज ऑफ इच अदर, दॅट नाव somebody is trying to portray or somebody wants to portray for political reasons or political gains. I don't think so. If both the presidents of both the political parties who are significant as far as Goa is concerned, आज जर तुमच्या स्टुडिओन बरोबर बसल्या, हाजो अर्थ कितें आसा तो लोकांनी काडचो. जर आमी विरुद्ध दिशेन आशिल्ले जाल्यार विरुद्ध तोंड करून बसपाचें. आमी विरुद्ध तोंड करून बसून बरोबर तुमच्या उतराक दिवन मान आयल्या. आमी हाचो अर्थ इतलोच की आमचो जो विशय आसा तो गोंय आसा, गोंया खातीर आसा, देशा खातीर आसा. जे भारतीय जनता पार्टीन करप्शन चलयलां, जे भारतीय जनता पार्टीन जे आज डिविजीव पॉलिटिक्स चलयलां, ताका डिफीट करपाचो हेतू आमचो दोगांयचो सेम आसा. हाचे बद्दल कोणाकूच डावट आसपा जायना आनी तो डावट क्रिएटूय करपा जायना. आज जर एक कुत्सीत हास्य दिवन जर CM सांगता की ना इंडिया अलायन्स हॅज ब्रोकन डावन, देन इट शोज इन वॉट political spectrum he is living in. So we don't certify that, neither we want to say anything about what he has said. खंयचोय प्रतिस्पर्धी हासतलोच, खंयचोय प्रतिनिधी उत्साह व्यक्त करतलोच. तुम्ही तांकां कन्सल्ट करनासतना खंय तरी बसतात दिल्लीत आनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात. हो हाका जर CMन जर प्रतिक्रिया दिवना जाल्यार पॉलिटिकल ताजे भितर हें अर्थ ना जाता. पळय, CMन प्रतिक्रिया दिवप एक वेगळी. आपलें घर पयलीं सांबाळपाक जाय, तांच्या घरान जें कितें चल्लां तें तांणी पळोवपाक जाय. आमी आसा एकठांय काय ना, आमच्या घरांतले आमी जर 2 भाव आसा एक गोष्ट कंप्लेंट करपा दी की हांव पालेकर बाब क्लियर विचारता, हो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करचे पयलीं तुमकां विचारिल्लें लोकल फाट्याक? हय 100%. आमी एज लोकल लिडर्स, आमी जी काँग्रेस पार्टीचे जे प्रेसिडेंट आसा किंवा तांची लिडरशीप आसा किंवा आमचे जे लिडर्स आसा किंवा आमी आसा, आमी एकामेकांक कन्सल्टेशन करत आसा. कांय वेळार अश्यो गोश्टी जाता की नॅशनल लेवलार कांय तरी डिसिजन घेतली वता जी आमच्या कन्सल्टेशनान आसता, बट समटायम्स वी मे टेंड टू डिसएग्री विथ देम, बट एंड समटायम्स वी टेंड टू अग्री विथ देम. नायस. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. हो पालेकर बाब, हो जो पळय तांणी डिसिजन घेतला, हो आमी तुमी जे आतां दोगी सौहार्दान बसल्यात, आनंदान बसल्यात, एकठांय आयले, हांगा स्टुडियोन येवचे पयलीं तुमी भायर बरे एकामेका कडेन पळोवन हांसताले, च्या घेवपाची उमेद तुमी व्यक्त केली आनी दोगी जाण परस्पर संवादान इतलो तेंप आसात, संवाद चालत आसत, हें हातूंतल्यान एक प्रतीत जालें. सो हांवें म्हणटा तशें तुमचे भितर जें अशे तरेचें एक डिसएग्रीमेंट ताणें पळय परस्पर कॅन्डिडेट जाहीर केला, हाचे बद्दल असं अशें आमी टीव्ही मुखार कितें सांगचें न्ही, आमी काँग्रेस कारण ऑटोमॅटीक हो संदेश BJP वतलो. प्रश्न आसा काँग्रेस पक्ष, आमी सगळे नॅशनल पार्टीज आसा, वी हॅव रायट टू डिक्लेअर आवर कॅन्डिडेट्स. एट द एंड ऑफ इट वेन द टायम कम्स,
फॉर कंटेस्टिंग एज इंडिया अलायन्स वी आर टुगेदर. आय एम इन्सिस्टिंग, आय एम सेंग ताजे बद्दल कोणाकच डावट आसपा जायना की इंडिया अलायन्स इज टुगेदर. इंडिया अलायन्स इज गोइंग टू फायट नॉट जस्ट 2024 एंड फ्युचर इलेक्शन्स ऑल्सो टुगेदर. व्हेरी नाईस. परत सांगता हांव कितें म्हणटा की लोकांक कित्याक घुसपाक उडोवन दवरया. तूं अशें कित्याक म्हणना, तूं अशें कित्याक म्हणना, जरी ताणें कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो आसलो तरी आमची चर्चा फुडें चालू उरतली आनी ह्या चर्चेंतल्यान तो कॅन्डिडेट फाटल्यान घेवपाचो, ताकाच दवरपाचो काय नवो काँग्रेसचो घेवपाचो, हाचे संदर्भात आमी फुडें उलयतले. फाटीं घेवप फुडें घेवप हाचे बद्दल खंयच प्रश्न निर्माण जावपाक जायना. जे इंडिया अलायन्स आसा ते बरोबर आसा आनी इंडिया अलायन्स म्हणून आमी जे डिसिजन घेतले ताजे बद्दल आमी ठाम रावतलेच. आनी आमी जो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला आनी ते इंडिया अलायन्साचे जे राजकारण चालू आसा किंवा इंडिया अलायन्साचे जे आमी एकत्रीतपणे रावन जे एक पर्टिक्युलर पाथ जी फुडें व्हरपाची आसा ती पातेर आमी सदांच रावतले. हांव तें म्हणना प्रश्न हो आसा की फाल्यां तूं मातसो गोलमाल उत्तर दिता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय गोलमाल करपाचें तुम्ही आता विन्सी विएगस कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला म्हणटा तो वर्ड बीजेपीक लागू जाता, तो आमकां लागू जायना. रे तूं गुळमुळीत उत्तर दिता. गुळगुळीत म्हणू शकता कारण मकर संक्रांत हालींच सोंपल्या, तिळगूळ खूप खाल्या आमी. बरें, म्हाका जाय तशें हो तुमचो कॅन्डिडेट, हो तुमचो ती म्हणले ताजेर तुमी ठाम रावतले. पळय आमी आमचो एक बरो फेस, आमचो बरो कॅन्डिडेट जाणें बरें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जाणें सरकाराच्या विरोधान आसतानाय वेगळें जें काम केलां तें लोकां समोर हाडलां. आमी लोकां समोर एक असो कॅन्डिडेट दिला जाका कोणूच ना म्हणपाक शकना. हें सगळ्यांनी मानपाक जाय. ना ताजे कडेन कसले ताजो कितें वायट बॅकग्रावंड आसा, एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन म्हणून तो समोर आयला. एक कॅप्टन तो, जाणें कॅप्टन्सी सोडून समाजकारणान भाग घेतला, समाजकारण फुडें करून तो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून आयलो. एक जायंट किलर, ही डिफिटेड अ कॅन्डिडेट. So that is how we have put forward a best candidate. That's it. पाटकर बाब, हातून भितर तो पळय, तो आतां सरळ सांगता आमी त्या कॅन्डिडेटचे ठाम व्हरतले. तो ताणें काम केलां, लोकांक तो खबर आसा, तो बीजेपीचो विरोधक म्हूण लोक जाणात. सो तो म्हणटा तांचो कॅन्डिडेट तोच उरतलो. सी राजू बाब, वॉट इज हॅपन्ड इज इंडिया अलायन्स म्हणल्यार सगळे पॉलिटिकल पार्टी हॅव कम टुगेदर. करेक्ट. नाव among all the political parties there is some consensus where it will come that who will fight which seat. Correct. That is not yet cleared. Today Aam Aadmi Party, whatever they have declared, they have given the suggestion from their side. This is not a suggestion. This is, they have declared a candidate. So then team declared the candidate, whether Aam Aadmi is going to fight that or whether there are several other political parties also in that India alliance. So that call as India alliance nobody has taken today. तो आजोर तसो तशें जाल्यार मागीर तुमी सीएमाक दोश कित्याक दितात. ताणें ताका हरशी इतल्या खातीर जालो, ताका हरशी इतल्या खातीर जालो, तुमचे भितर कन्फ्युजन आसा. देयर इज नो कन्फ्युजन. हे कन्फ्युजन आमकां क्लियर दिसता. देयर इज नो कन्फ्युजन एट ऑल. एट इंडिया अलायन्स नॅशनल लेवल खंयच्या स्टेटीन तशें तांणी पळोवपाक गेलें जाल्यार दिल्लीकूय डिक्लेअर केला, तांणी पंजाबाकूय डिक्लेअर केला. सो दॅट डजंट मीन दॅट गोईंग, आय मीन इंडिया अलायन्स इज नॉट येट कॉल्ड ऑफ. Still discussions are going on. Then the question will come, who is going to fight which seat? Basis that the candidate will be decided. अमित पाटकर बाब, हांव तुका तूं राजकारणांत आतां आसा, राजकारणांतले सगळे भितरले बारकावी तुका खबर आसा. राजकारणांतल्यो ज्यो पळय अशे तरेच्यो चाली आसतात ह्योय तूं जाणा. मागीर तुका एक स्पेसिफीक म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय. फाल्यां जर ऐन वेळार ताणें जाल्यार आमी फाटीं घेनात आनी तुमचे कडेन तुमी रावले, ते फाटीं घेतले, आमी कॅन्डिडेट दवरतले, अशे वेळार तुमकां दिसना तुमी तोंड कशी पडटले म्हणून? No, see, idea and agenda of all those people who have come together is to fight the BJP and defeat the BJP. दोगांचो गोल जेन्ना एक आसा, and at national level this alliance has happened. This is not an assembly election where we are fighting की अमितान सांगलें आपल्याक ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी लडपाक जाय, हांवें सांगलें. Point is not that. Today it is a question of entire country. Now who is going to fight which seat, that decision, that discussion is going on. Very shortly that also will come out. So Aam Aadmi has ताणें दिल्ली, पंजाब हे सीट आमी लडटले अशे तरेचे जाहीर केलां. पूण ताजे फुडें वचून तितले मेरेन ओके आशिल्लें, ताजे फुडें वचून ते गुजरात आनी गोंयचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात. हातूंतल्यान तुका एक मेसेज वचना? नो, कॅन्डिडेट म्हणल्यार दे हॅव डिक्लेअर्ड एज अ आम आदमी कॅन्डिडेट. नो, इट कॅनॉट बी. सी, आर यू ट्रायंग टू से दॅट आर वी गोइंग टू फायट अंडर इंडिया बॅनर? नो. So who is going to fight which seat, that decision is yet to come. So once आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेटच आसतलो न्ही, आमी जाणात. तुमकां वेगळो सिंबल इंडियाचो आसचो ना. आम आदमी पार्टी जेन्ना डिक्लेअर करता, आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट सावथ गोवान विन्सी विएगस आसतलो. So that is the suggestion which they have given. पण आतां हांव म्हणना तो सजेशन म्हूण शब्द वापरना.
नो आमचे he has पालेकार said बाबान सरळ that म्हणला आम्ही discussion- आमचे कॅन्डिडेटाचे ठाम आसात आणि See, तांकां discussion- कन्सल्ट केला अशें तो म्हणटा. डिस्कशन कन्सल्ट तांकां केला आसतलें वॉट एवर डिस्कशन वी हॅव हॅड एट स्टेट लेवल इन्क्लुडिंग आवर CLP leader, including their MLAs, which we have time and again discussed in the assembly. The point is our idea is to defeat the BJP. This we have brought to the notice of our high command also. Now that decision has to be taken that who is going to fight which seat in the other states and all these states. Once that decision is come, I think then the picture will be clear. एक सांगा तुम्ही विरोधी पक्षान आसात, तुमकां तुमचो कॅन्डिडेट बेगीन डिक्लेअर करपाक कोणें आडावना, तुमकां गोंयान भितर चर्चा करपाकय कोणें आडावना. तुमचो जो पक्षाचो पळय तो इलेक्शन निरीक्षक म्हणून येता तो एक वेळा काय 2 वेळा वयर आयलो गेलो. तुमच्यो अजून मिटींग जायनात. BJPच्यो वेगवेगळ्या लेवलाचेर मिटींग चालू आसात. गांव चलो अभियान मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष आनी बाकी सगळे लोक भोंवतात. तांच्यो बूथ कमिटी मिटींग जाल्यात. तांच्यो वेगवेगळे तरेचे निवडणुकी संदर्भातलें जें कितें आहा तें चलता. तुमी एज ए प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून तुमचें कांयच चलना. ना आय थिंक आय विल नॉट अग्री यू ऑन दीस. कित्याक तुमी आतां सांगलें की आमच्यो मिटिंग्यो चालू ना. फर्स्ट टायम वी हॅव जे 1722 बूथ जे आसा वी हॅव कंप्लिटेड 90% ऑफ ऑल दीज बूथ्स. हार्डली आय थिंक 5% कितें 5% उरल्या. एज आय एम टॉकिंग टू यू देर आर पॅरलल ट्रेनिंग सेशन्स वीच आर गोईंग ऑन एट बूथ कमिटी एट बूथ management. So Congress party this time is fully geared at booth level, at booth management. BJP has realized that it is tough for them to win both the seats. ताका लागून घर चलो अभियान करचे पडले. अरे जेन्ना तुम्ही 10 वर्सां सरकारान आसा, जेन्ना थर्ड टर्माची 2 वर्सां जाली तरी तुमकां घर चलो अभियान वचचें पडटा. म्हाका अमित बाब म्हाका क्लियरली सांग, तो जे पळय कितें उलयता तें एक पॉलिटिकल तुजें हें पेल्यान दवर. आम आदमी पार्टीची कवच कुंडलां तुजे पेल्यान दवरून तूं एक खरो एनालिस्ट म्हूण सांग. एज ए मुख्य विरोधी पक्ष हांणी पळय जें कितें काम करपाक जाय आशिल्लें आनी इलेक्शन तर आतां तेंकलां करतात ते पळय कशें आसा न्ही, सोशल मिडिया पार्टी म्हणून BJPक एक मेडल दिवपाक जाय आशिल्लें किंवा एक एवॉर्ड जर आसत जाल्यार सोशल मिडिया एक्टीव पार्टी म्हणत जाल्यार BJP तातूंतल्यान नंबर 1 येतली. पण एज संघटन आमचें आसूं किंवा काँग्रेस पक्षाचें आसूं, आमी तांचें काम पळयलां. आमी आमचेंय काम जें आसा तें चलत आसा. आमी आमचे संघटनाच्यो ज्यो मिटींग्स जाता किंवा आमचे बूथ लेवल मिटींग जाता त्यो फेसबुकार घालपाची आमकां गरज ना. जशें अमित पाटकर बाबान म्हणलें की आज सरकार इतलीं वर्सां जालीं पावरांत आसा, तेन्ना तांकां गांव चलो अभियान जें सुरू केलें तांणी, तशें ताणें पणजे चलो अभियानूय हांवें सकाळीं म्हणिल्लें परत एकदां म्हणटा की पणजे चलो अभियान करचें आनी जी तांणी पणजे कॅपिटल सिटीची जी दैना करून सोडल्या ती लोकांक दाखोवची. तातूंतल्यान तांकां विकसीत भारत विकसीत गोवा दिसतलो. हें सगळें दाखोवपाक जाय. सो म्हाका दिसना पॉलिटिकली बीजेपीचेर टिका केली म्हणून नाही बीजेपीचेर टिका करपाक एक गोष्ट लक्षांत दोगी जाण बीजेपीचे मंत्र्यां भितर जे उणे दुणे आसा ते चव्हाट्यार आयल्या. ते नॅशनल न्यूज जाल्या. मंत्री सभापती मागीर तांचे आमदार जे तांचे फाटल्यान उलयना ते आज तोंडार उलोवपाक लागल्या, एकमेकांचेर उलोवपाक लागल्या. सो संघटना एक वेगळी गोष्ट आनी पॉलिटिकल जे राजकीय चल्लां तें वेगळें गोष्ट. अमित बाब सामकें एक क्लियर आसा. बीजेपीचें संघटन आसा. बीजेपी इलेक्शनाच्या नदरेन एक मशीन कशें काम करता हें मान्य करपाक जाय. पूण काँग्रेस आनी दुसऱ्या अर्थान आम आदमी पार्टी इलेक्शनाच्या नदरेन तुमचे भितर एक स्ट्रॅटजी ठरपाक जाय आशिल्ली. तुमचे भितर एकठांय येवन बसका जावपाक जाय आशिल्लो. लीव असायड इंडिया कितें करता तुमकां दोगी जाणां दिसता. हें तुजें इमेजिनेशन की त्यो बसका जावना, बैठका जावना. आमी खंय बसका केल्या, खंय बैठका केल्या ते आमी फेसबुकार घालपाक शकना आनी घालपाची आमकां इच्छाय ना. पूण आमचे बरोबर भरपूर बसका जाल्या, भरपूर बैठका जाल्या, भरपूर गोश्टींचें आकलन जालां, विचार जाल्या, भरपूर गोश्टीचें डिस्कशन जालां. आनी कशे तरेन नॉट जस्ट नाव अशी आमी आतां 2024 पळयना, आमी 2027 पळयता. आमी गोंयचें भलें पळयता. आमी ज्या तरेन आज जें काम करता ताचें तात्पर्य तुमकां दिसून आयलां आसतलें. एसेंब्ली भितर जशें कोऑर्डिनेशन जालें काँग्रेस पक्षा भितर आमचे बरोबर आनी तशेंच गोवा फॉरवर्डूय जॉयन्ड अस इन दॅट फायट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. बिकॉज आमी एक तरेन एकत्रीत प्रश्न घाले, एकत्रीत सगळे जे गोंयचे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते एसेंब्ली भितर घेतले. हाजो अर्थ खंय तरी विचारमंथन जालें, खंय तरी एकठांय बसले, खंय तरी एकठांय उलोवप जालें, खंय तरी ते प्रश्न एकत्रीतपणे पोस्ट जाले, अपलोड जाले आनी ताचेर डिस्कशन जाल्या उपरांतूच जे ते डिस्कशनां एसेंब्लीन आयले. हाजो अर्थ जे विरोधी पक्ष आसा, काँग्रेस पक्ष आसूं, आमी आसूं, अशें जर
एकठांय जाले हें तुमचे दिसून भितर येता. तुमचे भितर जर इतलो सौहार्द आसा आनी इतलो सुसंवाद चलता जाल्यार जेन्ना हो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता तेन्ना तुवें खरें म्हळ्यार अमित बाबा फोन करून सांगपा येयला अरे थंय कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग जाला, ही चर्चा फुडें वतली, हो कॅन्डिडेट हो एक फक्त सजेशन. आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या उपरांत दोगांनी संवाद साधले. आता त्यो गोष्टी आमी जग जाहीर करपाची आमकां सांगा मरे संवाद साधलो ज्यो गोष्टी कांय गोष्टी नॅशनल लेवलाचेर डिस्कस जाता त्यो नॅशनल लेवलाचेरच डिस्कस जावच्यो पडटल्यो, कारण इंडिया अलायन्स जे फॉर्ट जाल्ले ते इंडिया अलायन्स नॅशनल लेवलाचेर जाल्ले. आमी सांगचें पडटलें की इंडिया अलायन्स ब्रेकडावन जाला, किंवा आमी सांगचें पडटलें आम आदमी पार्टी किंवा काँग्रेसान सांगचें पडटलें की हय आमी इंडिया अलायन्स सोडटा, किंवा आमी सांगचें पडटलें आमी इंडिया अलायन्स सोडटा. जेन्ना कोणूच कांय म्हणना, आमी स्वताहून सांगता की इंडिया अलायन्स इज टुगेदर, इंडिया अलायन्स इज गोइंग टू फायट दीस इलेक्शन्स टुगेदर, जाल्यार कंक्लुजन डिरायव करपाचो अधिकार खंयच्याच दुसऱ्या विरोधी पक्षाक ना. हांवें भारतीय जनता पार्टीचेर हांसूना किंवा टिका करूना, पूण ज्या तरेन ते कंक्लुजन डिरायव करता की आमी कांय गोष्टी केल्या उपरांत तांकां दिसता की ताजो तांकां फायदो जातलो म्हणून शक्यच ना. आमी एकत्रीतपणे हे अमित बाब ही तुमची स्ट्रॅटजी म्हाका सांगात. ना बरें म्हाका एक सांगात, कारण अशें आसा दिल्लीक तुमचो प्रभाव आसा हे सगळे जाणात, पंजाबानूय तुमी प्रभाव निर्माण केलो, अशे वेळार काँग्रेसीक थंय उण्यो सीट दिवपाची स्ट्रॅटेजी म्हणून गोंयचेय तुमी दावो केला. पॉलिटिकल एनालिसीस करपाक हांव पॉलिटिकल एनालिस्ट न्ही, हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट. म्हजेर एक जबाबदारी आसा पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून. कांय गोष्टी ज्यो पार्टीच्या हिता खातीर आसा, ज्यो इंडिया अलायन्सच्या हिता खातीर आसा, कारण आमी इंडिया अलायन्साचे घटक आसा, त्यो गजाली आमी कांय कॅमेराचेर करपाक शकना, कांय गोष्टी आमी उलोवपाक शकना. कांय गजाली आमी गुलदस्त्यान दवरच्यो पडटल्यो, आमचे कडेन दवरच्यो पडटल्यो, आमच्या काळजान दवरच्यो पडटल्यो. कांय गजाली ज्यो लोकांक कळपाक जाय, कारण ज्या तरेचो मेसेज आज विरोधी पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पार्टी, करप्ट जी भारतीय जनता पार्टी आसा ती ज्या तरेन पसरोवंक सोदता, ताजेर विश्वास तुमी दवरूं नाका. इंडिया अलायन्स इज टुगेदर, इंडिया अलायन्स विल फायंड वी हॅव सेड दॅट दिस कॅन्डिडेट इज फ्रॉम आम आदमी पार्टी, बट इट इज इंडिया अलायन्स. तुमी कॅन्डिडेट दुसरो पळय डिक्लेअर करपाचे आहात, अजून तुमी कॅन्डिडेटाची नांवां आतां बारीक बारीक ठरयतात, तुमी अजून कॅन्डिडेट ठरयना. हाजो अर्थच असो ही जी पळय चर्चा चालू आसा नॅशनल लेवलाची, तें कारण राजूबाब कितें आहा, जेन्ना आमी प्रोसेस स्टार्ट केलो, जेन्ना आमी नांवां मागयलीं तेन्ना साऊथ गोवाक आमकां 8 नांवां आयलीं आनी नॉर्थ गोवाक 8 नांवां आयलीं. सो दॅट मिन्स डोंट अमित बाब पळय कोणूय हांसतलोच. तुमची पळय जी नांवां आयल्या न्ही ती लोक पळोवन एटलिस्ट नॉर्थ गोवाचे पळोवन लोक इट इज ए जोक आसता. नो 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 तशें ना तें राजूबाब. पॉयंट इज नाव यू सेड there are certain things which as a political strategy I can't come in front of media or I can't tell you. Now what you said की तुमचे काय खंय दिसना, I am telling you ह्या फावट काँग्रेस पार्टी सक्षम आसा आणि we can win both the seats. I am telling you नॉर्थ गोवा हांव 20 मतदारसंघ नॉर्थ गोवाचे भोंवला. The sentiments I am telling you on ground people probably तुमचो कॅन्डिडेट कोण गोंयान भितर जाता. एकूच मिनिट आनी तुमी म्हटलें की विरोधी पक्ष जे काम करपाक जाय ते करना अशें तुमी उल्लेख केलो. आतां हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की गोंयचे जे प्रश्न आसा, गोंयकाराचे जे प्रश्न आसा ते रायट टायम आमी घेत आसा. जाल्यार आय वील प्रोड्यूस अ रिपोर्ट कार्ड टू यू. नाव एज अ मिडिया सर्टन सेक्शन तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय टू गेट दीस इश्यूज आउट इन पब्लीक. नाल्यार लोकांक कशें कळटलें. देर आर सर्टन इश्यूज वेर मिडिया इज सपोर्टिंग अस, देर आर सर्टन इश्यूज वेर मिडिया इज नॉट सपोर्टिंग अस. आय थिंक द प्लेस पॉयंट म्हाका क्लियरली सांग, दक्षिण गोंयान आनी उत्तर गोंयान, दक्षिण गोंयान सगळे लोक जाणात की काँग्रेसीक कांय प्रमाणार तरी फायट दिवपाची क्षमता आसा. अशे वेळार दक्षिण गोंयची सीट क्लियर म्हाका सांगा, दक्षिण गोंयची सीट तुमी दुसऱ्याक अलायन्स जातकीर दिवपाक तयार आसतले काय ना? काय दक्षिण गोंयचे तुमी क्लियर? दक्षिण गोंयान सद्या काँग्रेस इज हॅव्हिंग अ सिटींग एमपी. एक्झॅक्टली. ओके. नाव वेन वी हॅव अ सिटींग एमपी आय फेल्ड वाय आम आदमी डिक्लेअर्ड अ कॅन्डिडेट. एक्झॅक्टली. नाव आय डोंट नो वॉट इज देअर आयडिया बिहाइंड इट. नाव द पॉयंट इज तुम्ही जे पळय म्हटलें न्ही की काँग्रेस पार्टीन रिसेंटली डिफेक्शन जावन सुद्दां आज देर आर पोटेन्शियल पीपल हू हॅव एप्लायड एड इन साऊथ गोवा. दॅट शोज. अमित बाब म्हाका एक सांग, ताणें एक जो स्टेटमेंट केलो की एक सगळे लोक जाणा तांचो एक सिटींग MLA आसा. दुसरें मायनॉरिटीज हे कशें ह्या वेळार वोटींग करतले हो ट्रेंड खंयच्याय राजकीय एनालिस्टाक सहज सापडूं येता की मायनॉरिटी ह्या वेळार BJPच्या अगेन्स्ट वोटींग करूं शकतात एन ब्लॉक, आनी ते अशे वेळार काँग्रेसी सारके पक्षाक पसंत करूं शकतात. सो तांचे कडेन 2 मुद्दे म्हत्वाचे मुद्दे आसात. एक तांचो सिटींग आसा, दुसरो
मायनॉरिटीचो सपोर्ट तांकां मेळूं शकता. हो जेन्ना येदो व्हडलो बॅकग्रावंड तांच्या उमेदवारीक मेळूं शकता आनी तांच्या फाटल्यान आसूं शकता, अशा वेळार तुमकां दिसना की काँग्रेसीक हो सीट दिवचो म्हणून? पळय, दोन गजाली आसा. पयली म्हणजे आमी वेन वी रेफर टू मायनॉरिटीज, आमी म्हणटा मायनॉरिटी इज नॉट वीथ BJP किंवा अगेन्स्ट BJP ऑर मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी म्हणल्यार तूं म्हणटा आसतलो की हिंदू जे आसा ते सगळे BJP बरोबर आसा असं म्हणपाचो गैरसमज आसा तुमचो. नाही, तू मायनॉरिटी बद्दल लेट मी टॉक अबाउट 67% ऑफ द पीपल हू हॅव वोटेड अगेन्स्ट BJP इन गोवा. 67% जे गोंयचे लोक आसा, 67%, विच इज अ लार्ज नंबर, 2/3 ऑफ पीपल ऑर इलेक्ट्रेट ऑफ गोवा हॅव वोटेड अगेन्स्ट BJP. ते तुका दिसता की फक्त मायनॉरिटी म्हणून, तातूंत भितर मेजॉरिटी जे म्हणटा तुमी हिंदू किंवा वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आसात ते म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक प्रश्न हो आसा की दक्षिण गोंयान भितरले, दक्षिण गोंयान आमी म्हणटात विशेषतः सालसेत, म्हाका सालसेत लक्षांत धर, सालसेत म्हाका लक्षांत धर, थंय मायनॉरिटी कम्युनिटी सदांच एन ब्लॉक वोटींग करीत आयला. ह्या वेळार तर एक क्रुशियल अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या जी अशें आमी मानतात किंवा अशें तज्ञ मानतात की मायनॉरिटीज आपली वोट्स पेड्यार जावपाक दिवपाना, ते एन ब्लॉक खंयच्याय एका पक्षा कडेन वचूं शकतात आनी ते आज कॅल्क्युलेशन करत जाल्यार सगळें दिसता की ते काँग्रेसी कडेन वचपाची शक्यताय आसा आनी तांचो कॅन्डिडेट आसाच. अशे वेळार प्रोबेबिलिटीज, पॉलिटिक्सान प्रोबेबिलिटीज उलयतात, पॉलिटिक्सान एनालिसीस करतात, प्रोबेबिलिटीज आसतात. आज म्हज्या कोतान अशी परिस्थिती आयल्या की लोक BJPक विटल्या. आज तूं मेजॉरिटी मायनॉरिटीचो प्रश्न कुशीकच दवर. आतां सांताक्रूज सारख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या प्रोग्रामाचो वेळ सोंपत आयला, तूं परत गोलमाल करता. नाही, हांव गोलमाल करना. गोलमाल लोकांक न्ही स्पश्ट उलोवपी राजकारणी आवडटा. देर इज राजू बाब, एक गोष्ट लक्षात घे, यू आर मिक्सिंग द वर्ड्स ऑफ गोलमाल आणि गुळगुळीत. यू कॅन से गुळगुळीत, गोलमाल BJP करता. नेक्स्ट टाइम BJPचे कोणी स्पोक्सपर्सन आल्यार तांकां वापरूं शकता. गुळगुळीत हांव करना. आय एम गिविंग अ व्हेरी क्लियर पॉलिटिकल आन्सर, व्हेरी क्लियरली. 67% ऑफ द पीपल विल वोट इन फेवर ऑफ इंडिया अलायन्स. 67% जे लोक आसा, 67% लोकां भितर मेजॉरिटी, मायनॉरिटी, ST, OBC सगळो जो समाज आसा, दॅट इज गोइंग टू स्टँड स्ट्रॉंगली विथ इंडिया अलायन्स. Congress party and Aam Aadmi party are together in India Alliance and we are going to be there. So don't mistrust that fact that आमी एकठांय आसा, आमी एकठांय आसतले. काँग्रेस आनी आज आमी एकठांय बसले, आमी सदांच आसतले. काँग्रेस प्रेसिडेंटान सरळ म्हणलां की तांचो थंय कॅन्डिडेट आसा, तांकां थंय अनुकूलता आसा. अशे वेळार तुम्ही कॅन्डिडेट डिक्लेअर कर, कित्याक केलो? आपले अजाप जाता ताणें म्हणलां. वी बोथ आर नॉट अबाउट पार्टी लायन्स, वी बोथ आर नॉट अबाउट इंडिया अलायन्स. एज ऑफ टुडे वी आर टुगेदर एज इंडिया अलायन्स. As India Alliance, what is in the best interest of India Alliance, that decision will be taken at central level. म्हाका तुजो ताजे गुळगुळीत उतर हांवें आयकलें. निमाणें स्टेटमेंट जाय, म्हाका निमाणें स्टेटमेंट की तुवें म्हणलें क्लियर आनी स्पश्ट उलयलें तूं. म्हाका आय एप्रिशिएट यू. तुमचो कॅन्डिडेट आहा, तुमकां थंय अनुकूलता आसा, तरी ते कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात. हाचो अर्थ कितें? As I told you, I don't want to get into it, but I want to tell the people of Goa that तुम्ही जो उल्लेख केलो ते सगळ्यो गोष्टी हांव तुमच्यो अग्री जायना. काँग्रेस पार्टी सक्षम आसा एन्ड दीस टायम कोणी आपली स्ट्रॅटेजी येवन मिडियाच्या मुखार सांगना. वी आर वर्किंग ऑन बूथ मॅनेजमेंट, वी आर वर्किंग ऑन बूथ्स म्हणल्यार हांव एकूच तुमकां सांगता की वेर BJP इज पुलिंग मोर वोट्स देर वी आर ट्रायंग टू टार्गेट. सो डिफरंट लेवलाचेर आमची स्ट्रॅटेजी ऑन ग्रावंड चालू आसा. वी हॅव पूट वॉट एवर इज देर, आमचे जे स्ट्रॉंग पॉयंट्स आसात, आमचे वॉट एवर एसेट्स आसात, दॅट वी हॅव पूट इन द इंडिया अलायन्स मिटींग. सो आय थिंक लेट दॅट गेट कन्क्लुडेड. ताच्या उपरांत आय थिंक इट विल बेटर वी डिस्कस. आयडिया दोगांची आसा दॅट वी वॉन्ट टू डिफीट BJP. थँक्यू. अँड आय अग्री दॅट वी ऑल आर फायटींग अगेन्स्ट BJP. थँक्यू. दोगूय जाणां कडेन उलयतकीर म्हज्या मनान जो पळय विचार आयलो तो एक निश्कर्श असो येता की हो जो जरी कॅन्डिडेट तांणी विन्सी वेगस हो दक्षिण गोंया खातीर जाहीर केल्लो आसलो तरी ह्या चर्चेंतल्यान एक अशें दिसता तें अशें की एक स्ट्रॅटेजी म्हणून आम आदमी पार्टी अशे तरेचे कॅन्डिडेट डिसायड केला तांणी, पूण तो कॅन्डिडेट बदलपाची शक्यताय आसा अशे तरेच्या ह्या दोगूय जाणांच्या उलोवपांतल्यान आमकां कळटा. पूण एक लक्षांत धरात, BJP खूब फास्ट वता, BJP खूब एग्रेसीव वता आनी BJP स्ट्रॅटेजिकली वता. त्या तुलनेन तुमचे पक्ष किंवा तुम्ही आता पळय गोंयांतले बाकीचे प्रादेशीक पक्ष आसात ते एकठांय नात. एकठांय वचपाचे नदरेन जी कितें व्यूहरचना करपाक जाय ती व्यूहरचना आमकां दिसती पडना, पूण ती व्यूहरचना जावची.
कारण लोक पळयतात, लोकांचें बारीक लक्ष आसा. BJP ज्या पद्दतीन कारभार चलयता ताचेर लक्ष, विधानसभेन ज्या पद्दतीन BJPन जें कितें केलें ताचेर लोकांचें लक्ष आसा. आनी एकूण जो पळय राजकीय वेव्हार गोंयांत चल्ला ताचेरय लोकांचें लक्ष आसा. म्हणून हांव तुमकां दोगी जाणां सांगता, सादूरतायेन पावलां घालात, लोकांचें लक्ष तुमचेर आसा. तुमी ऐन वेळार सांगून दोगी जाण अमित बाब आमचे कार्यावळीन आयले, तुमी बरे तरेन चर्चेक वांटोकार घेतले. तुमचो दोगांयचोय हांव उपकारी आसा. धन्यवाद. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV. गोवा सरकारच्या पर्यटन खात्यातर्फे आयोजित होत आहे एक दिमाखदार सोहळा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षपूर्तीनिमित्त 18 फेब्रुवारी व 19 फेब्रुवारी 2024 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान डिचोली गोवा इथं. 18 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत किल्ला बनवणे स्पर्धा, संध्याकाळी 5:30 वाजल्यापासून अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा व वेशभूषा स्पर्धा. 19 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता शिवप्रभात फेरी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल ते सप्तकोटेश्वर मंदिर नार्वेपर्यंत. संध्याकाळी 4:30 वाजता ढोल ताशा लेझिम व दिंडी पथक. शोभायात्रा बोर्डे वडाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानपर्यंत. संध्याकाळी 6 वाजता मान्यवरांचं स्वागत तथा संबोधन. संध्याकाळी 6:30 वाजता डिचोली व मय्ये भागातील ज्येष्ठ नाट्य कलाकारांचा सन्मान आणि 7:30 वाजता कलारंजना मुंबई निर्मित मराठी पाऊल पडते पुढे हा दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम. कोणीही चुकवू नये असा ऐतिहासिक सोहळा. सर्वांनी जरूर या. जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमकां येवकार. आज आमी एक सामके गंभीर अशा विशयाचेर चर्चा करपाक हांगा आसात आनी आमचे बरोबर आसा प्रतिमा कुतिनो हे बायलांच्यो प्रश्न घेवन लढपी एक फुडारी. प्रतिमा, तुका कित्याक लागून आज हांगा आपयल्या? कारण सद्या गोंयांत 2 सामक्यो म्हणजे ज्यो आमच्या कल्पनेक पलीकडल्यो अश्यो गजाली घडल्यात. एक म्हणटा ते मयुरी वायगणकर हे तरी काल ऑन द डे ऑफ व्हॅलेंटायन डे ताजो लवर जो मंथन गावडे, लवर मीन्स इज अ जिल्टेड लवर, ताणें ताका आपयलें तें येना म्हणून ताच्या तकलेचेर हाजे सोऱ्याची बॉटली मारून ताका जखमी केले, ताका स्ट्रँगुलेट केलें आनी हे एक जवळपास 20 मिनटां तशेंच बेशुद्ध थंय पडिल्ले. मागीर ताका जाग येतकीर ते परत आयले. दुसरी आनीक गजाल म्हणटा ताजे पयलेच दीस ताजे आनीक दीस पयलीं ही 14 कितें तें तारखेर ताका 5 वर्सांची चली तकलेचेर फातर घालून इंजर्ड केलें आनी ते एक रातभर तशेंच उरले त्या हातूंत भितर. सो अश्यो ह्यो केसी वाडटात. किंवा जस्ट एक सेंटेन्स सांगता आमचे चर्चा सुरू करचे पयलीं. जानेवारी 1 ते फेब्रुवारी 15 पासून म्हणजे 25 दिसां भितर गोंयांत 2 बायलांचो खून जाला, 2 चलयांचे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर जाल्या, 10 जाणांचे रेप जाल्या, 6 जाणांचे मॉलेस्टेशन आनी 8 चलयांचे किडनॅपिंग जाल्या. ही जर सगळी सिच्युएशन पळयल्या हाजेर तुका कितें म्हणटा? कशें सिच्युएशन दिसतलें? पयलीं सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा तुका सुशांत बा फॉर कॉलिंग मी ऑन दीस इंटरव्यू. And this is a very sensitive interview what we are having, what is related to woman and girl child. First and foremost, let me tell you, तुम्ही आता म्हाका statistics दिले की last 45 days कितले attempt to rape, कितले attempt to molestation, कितले attempt to murder and all the crimes, atrocities which are taking place on women.
And these are reported only. And these are reported only. And this has been only for 45 days what you are talking Yeah. now. Yeah. 45 days actually, they are not like 6 Yeah. months and all. This shows that in Goa, the law and order has totally collapsed. Completely collapsed जाल्लें आसा. आणि हे खातें जावन येता आमच्या जो मेन CM आसा तो प्रमोद सावंत जो CM आसा गोंयचो ताजे अंडर हे होम एंड डिपार्टमेंट खातें येता. नाव लेट मी टेल यू पर्सनली, आता तुवें हो नंबर दिला, ह्यो रेजिस्टर्ड जाल्या जावना. You register application. So these are only registered. But if you go to see unregistered, your cases जे registered जावना त्यो जायत्यो आसा. आनी म्हजे कडेन जाल्यार आतां since I have taken up some 2-3 issues of this molestation, dowry deaths and rapes, I can see every day I am getting calls from corner of Goa, not from outside Goa. प्रत्येक गोंयचे जे कॉर्नरात कॉर्नर न्ही ह्यो असल्यो केसीस येवपाक लागल्या. इनफॅक्ट तुका ती खबर तुका नासतली. आतां काल लेटस्ट पेडणे एक केस रेजिस्टर जाल्ली आसा आनी ती केस म्हणल्यार ते तोरसे म्हणटा ते स्कुलाक एक 12 वर्सां चलयेचे मॉलेस्टेशन या रेप हे चार्जीस जाल्ले आसा. आनी आयकूंक येता ते त्याच शाळेत त्या शाळेचे ते भुरगे ते शिकता ते खंय कावन्सिलींग करता तेन्ना ताणें सांगून दिलें आनी त्याच स्कुलांतलो तो खंय शिक्षक जावन सर जावन आसा. आनी आयकूंक येता ते इट इज नॉट अ फॉल्स चार्ज or something, but everyone knows the person who has committed that crime on a 12-year-old minor teacher by profession. It seems he is very close ties with the cousin, very close ties with their own MLA of Pedne, that is Arlekar Bab, Praveen Arlekar. So खंय तरी वायट दिसता कित्याक क्रायम रेट इतली वाडिल्ली आसा. म्हाका दिसता खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कंप्लिटली ब्रेक जाल्ली आसा. आनी हांव म्हणटा हो आमचे जो सरकार आसा भाजपाचो गोंयांत, इट इज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट बेटी पढाओ बेटी बचाओ हे स्लोगन फक्त नांवा खातीरच आसा अशें म्हाका दिसता आतां खरें. कित्याक सांगू, कित्याक दीस सरकार इज मोर फोकस्ड. तांकां फक्त इलेक्शन, तांकां फक्त कॉस्मेटीक करपाचें ते पिशे जाल्ले आसा. इव्हेंट्स करपा खातीर आनी कितें करपा खातीर बोर्ड्स तुमी पळयात आतां कितले ते फक्त तांणी सण साजरे करपाक लागले ते. बट सेफ्टी ऑफ अ वुमन, सेफ्टी ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज थ्रोन इन गटर्स. सो समवेअर गव्हर्मेंट इज फेल्ड. I have taken up cases. सारखे आंगार काटा येतात तसले केसीस हांवें घेतिल्ले आसा. आनी वायट दिसता की when you go and knock the doors, that today Pratima has to take the rape victims personally and knock the doors. I have knocked the doors of the CM Pramod Sawant who had promised me and assured me that within that night, आयज राती म्हणल्यार तुका म्हणपाक उत्तर दिता, that person will be arrested. तुझी एक केसीकडे येवचे पयलीं फक्त तुका मयुरेच्या केसींतलो फकत एकच हे आसा ते म्हणजे ह्याच चलयेचेर ह्याच चलयान एक 1.5 म्हयने पयलीं असोच एक एफर्ट केल्लो आनी ताणें पुलीस स्टेशनाक वचून कंप्लेन केल्ली. पूण पुलीस त्या कंप्लेनीचे जे तरेन दखल घेवपाक जाय ती घेवंक ना. ताज्या फाटल्यान हो क्रायम करता म्हणल्यार एग्रीव्ड क्रायम जाल्लो आसा. सो कित्याक पुलीस What I am telling you, law and order failed like it is coming under the home department. आणि पात्रांव कोणताचो CM आमचो. हांव म्हणटा CMan he has to tighten his buckle, I don't know, tighten his shoes or whatever, or tighten his belt. Why? Because तुझे ओन डिपार्टमेंट आतां सगळे जे गोंयांत पुलीस स्टेशन्स आसा. सो CMan ताका आपूण नोंदणी घेवपा जाय, एवरी मंथ पळोवपा जाय कितें चल्लां, एवरी 15 days केसीस कितें आसा खंयचे फास्ट्रॅकाक घालप. पळय आतां मयुरी बापडे ताजे एक वन सायडेड लव तो चलयाचो मंथनाचो. इट वॉज नॉट दॅट शी वॉज इन लव विथ हिम or she loved him. इनोसंट चायल्ड हॅड टू गो थ्रू अटेम्प्ट ऑफ मर्डर इट इज येस्टरडे. ते बडे आपले मशीन फॅक्टरीन कामाक वताले, सदांची वाट घेवन वताले. व्हॅलेंटायन डे म्हणून हो गेलो ताजे फाटल्यान, तूं ताजें मोग करता आसतलो. बट देन यू शूड रियलायज इट्स अनरिक्विटेड लव. तो तुजें मोग करना पूण ताका धरून तूं सुरी घेवन बाटली घेवन सकाळी 7 वरांचेर आतां उसगांव भिया कडेन ताका तो डेटीक आपोवपाक लागलो खंय व्हॅलेंटायन्स डे म्हणून. ताणें ताका 1.5 म्हयनो पयलो खंय ताका रिजेक्ट केलो आनी सांगिल्लो खंय म्हाका तुजेर इंट्रस्ट ना. आनी शी हॅड गॉन टू द पुलीस स्टेशन उसगांव आउटपोस्ट पोस्ट आसा थंय तेणी कंप्लेन केली, नोंदणी केली. तेन्नाच समज पुलिसांनी त्या चल्याक धरून हाडिल्लें, ताका धरून हाडिल्लें आनी कितें एक्शन घेतिल्ली जाल्यार आयज काल आमचें हें मयुरी म्हणटा तें ह्या परिस्थितींत आसपाचें न्ही. टुडे शी इज बॅटलिंग लायफ इन GMC. डू यू नो दॅट शी वॉज hit with the bottle on her head, she was bleeding,
अनकॉन्शियस जावन पडिल्ले सुरी घेवन ताका स्ट्रँग्युलेट करता तूं आनी मेल्ले आनी तो गेल्लो जाल्यार कोण जबाबदारी घेवपाचो? वूड CM ऑफ गोवा ऑर द पुलीस डिपार्टमेंट वूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोणाक ना जावपाचें भुरगें आयज आवय बापायक ना जावपाचें आनी त्या भुरग्याचे गुन्यांव नासतना तें आयज ते परिस्थितीत आसा. आय प्रे दॅट शी गेट्स वेल सून. बट नाव तुवें दोन अश्योच केसीस तुका घेवन निमाणे कडेन आझाद मैदानाक शेर वचून लोकां कडेन ते उपकार हाडचे पडले त्यो केसी कितें? तूं त्यो केसीस आतां पळय हांव आतां लागला कितले दीस जाले 15-20 दीस जाले हांव त्या केसीसां फाटल्यान लागला. एक केस म्हणटा तें नांव घेवपाक जायना म्हाका विक्टिमाचें पूण तें आमचें नॉर्थ गोंयचें बरें घरांतलें एकली एक चली ती आनी तिका त्या चलो जो एक्यूज आसा लेजिओ गोम्स म्हणटा तो रागा टू रिचीज बँडाक तो वाजयतालो क्रुनर तो. हे बँडाचो तो ताजे फाटीं लागलो ताका प्रपोज केलें ताज्या मोगान पडटा म्हूण ताका सारकें कन्विन्स केलें. आवय बापायक सांगलें आय वील मॅरी युअर डॉटर. ग्रँडमदरा कडेन वचून उतर घेतलें. आपल्या आवय जी लंडन आसा तेजे कडेन वॉट्सॅपाचेर कॉल केला सांगलें जालें न्हू. सो शी गॉट कन्विन्स. शी सेड लायक ही रियली लव्स मी. मोगान पडली आनी यू नो वी आर नॉट गॉड्स. यू नो वेन यू इन लव ते म्हणटात पळय गळ्या मुखार कितें तांबडे रोजीस येता ब्लायंड यू गो ब्लायंड. लव इज ब्लायंड दिसी. ते मोगान पडलें आनी ही टोल्ड हर दॅट वेन शी रिफ्यूज फॉर अ फिजिकल रिलेशनशीप फर्स्ट टायम ही टोल्ड हर that when I love you and I've committed and all know that we are getting married in December. So कितें आसा काय म्हणून आनी he ended up having relationship with her not once, twice, thrice. And when she came to know that she is expecting पोटांत भुरगें आसा, when she did the test, आपले मेन्सीस चुकल्या म्हणून तेणें फार्मसी साकून टेस्ट हाडिल्ली तितून तें पयलें that she is pregnant. Then she went for a urea पळोवपाक करेक्ट प्रेग्नन्सी टेस्ट आसलें जाल्यार पळोवपाक गेल्यार 5 weeks प्रेग्नंट म्हणून मेळ्ळी. शी टोल्ड दॅट बॉय सेड यू डू वॉट यू वॉन्ट आय एम इन्फ्लुएन्शियल नथींग. हांवें तुका हात दुखून लावना म्हूण खूब करतलो. बट तो पिसो दिसता म्हाका ताचो पिसो. इधर he had to admit and accept. He was not even ready to come on the table. She said I'll get a professional expert. I'll get Pratima madam to talk. He refused. And today is absconding. But you know what? We have played a very आमचे दोगाराक घेवन आमी एविडन्स स्ट्रॉंग दिल्या. GMC व्हेले ताका केस रजिस्टर केली पेडणे पुलीस स्टेशनार. मेडिकल रिपोर्ट टोल्ड इन द GMC that she is 5 weeks pregnant. Now she is 6 weeks. आनी कन्फर्म जालें. Then we had all the chats of the phone. तांचे कितें उलोवप जालें तें कन्वर्सेशन्स ते सगळें आमी कितें केलें डॉक्युमेंटेशन सगळे डॉक्युमेंट्स घेतले एविडन्स म्हणून आमी सेशन कोर्टाक घातलें. सेशन कोर्टात शा जोशी जी ती आसा शमा जोशी शी इज अ नो नॉनसेन्स जज. शी वेंट थ्रू इट 2 डेट दिल्यो आनी तिजी बेल त्या चलयाची लेजिओची आतां रिजेक्ट जालें. तरी पासून तो एब्सकॉन्डिंग. हांव म्हणटा वाय द पुलीस इज फेलिंग, वाय द पुलीस इज नॉट सर्चिंग. तो काय फातोर्डा स्टेडियमा कडेन रावतालो त्या फ्लॅटान आनी तो ओरिजिनली आगोंदाचो भुरगो. सो हांव म्हणटा ट्रेस कित्याक जायना जाला, कित्याक जायना? फोन आसा, तुजे ATM कार्ड्स आसा, तुजे फॅमिली आसा, तुजे फ्रेंड्स आसा, कोण तरी आसा ताका सपोर्ट करपाक. तो काय तरीपार जावना, तो काय गोंया भायर वचूना. तो लंडन वतलो म्हणल्यार ताजो विजा काडपाक 3 म्हयने जाय. पूण खंय तरी न्ही पॉलिटिशियनाचे हात आसा आनी हितून न्ही इन्फ्लुएन्स गोंयचे पुलीस सामके इनकेपेबल अशें म्हणूं जायना. कारण इन द सूचना सेट कर्नाटकाक पावतकीर तांणी धरली. मागीर ते पयर मर्डर जाले ते हांगा सिलेक्टीव. तांकां जाय. सो दे आर नॉट इनएक्टिव्ह. सो देन ते जालें मरे सुशांत बाब पयर तेणी कितें केलें पळय त्या चलयान एडवोकेटाक घेवन मीन्स इज टच विथ एडवोकेट ऑल्सो मीन्स हें करून इंटरियम बेल घातली कोर्टान हायकोर्टांत. बट हायकोर्टान इंटरियम बेल रिजेक्ट